नमस्कार तुमच्या सगळ्यांना खाली उपकार यादीचे मोरपाव या सुजाता सिंबाळ यांच्या पुस्तकाच्या हे पुस्तक त्यांना पळयलं वाचलं अशा लक्षात आलं की हे फक्त यादीचे मोरपाव हे स्वप्नांचे मोरपाव आणि आज समाज जीवनात आम्ही वावरत असताना ही स्वप्ना पळव आमच्या वैयक्तिक जीवनात आणि समाज जीवनात हे खूप गरजेचे कारण समाज जीवनात वावरत असताना काहीतरी खट्टर पण त्याचे खट्टर जाऊचे नाही अशी आम्ही सगळ्यांनी जपना येऊ पाहतोय आणि त्या खातीर अशा प्रकारची कार्यावळ आणि अशा प्रकारचा सुवाळ त्या दृष्टीने खूप महत्वाचं हे पुस्तक वाचत असताना कित्याक कोण जाणा मराठीतलो एक फामाद कादंबरीकार गोड कादंबरीकार ज्ञानपीठ पुरस्कार म्हणजे तो विस खांडेकरांच्या एका पुस्तकाची आणि त्यातल्या पुस्तकातल्या एका परीक्षेची मला याद अमृतवेल ही कादंबरी आणि त्याच्या 4 ओळी फक्त जे मला लक्षात आणले सांगतात त्या पुस्तकाच्या संदर्भात त्या कादंबरीचे पात्र जे म्हणतात भग्न स्वप्नांच्या तुकड्याला गवटाळू प्रश्नासाठी मनुष्य जन्माला आलेला मनुष्याचा जन्म भूतकाळच्या साखर तंडाने करकचून बांधता येतो त्याला भविष्य काळातल्या तरुण झेपेचे वरदानही लाभले एखादं स्वप्न पाहणं ते फुलवणं ते सप्तसृष्टी उतरावं यासाठी धडपड त्या धडपडीतला आनंद आणि दुर्दैवाने ते भंग पावलं तर रक्ताळलेल्या पावलांनी दुसऱ्या स्वप्नामागे धावलं माणसाच्या जीवनाला अर्थ त्यांना ही स्वप्न आमच्या वैयक्तिक जीवनात आणि समाज जीवनात सुरवेल हा मागता सुजाता सिंबाळ आणि प्रकाशन दिनेश मंडळकर आमच्या याच्या कार्यवळी सुरे लोकमतचे संपादक लोकमतचे माजी संपादक राजनायक आणि पुरी गजर फक्त आम्ही बरं तिकडे ज्यांना अशी झाडावर म्हणतात पीक येतात त्यांना खरं असतात पण एक गजर आम्ही लक्षात धरून ज्यांना बरेच पीक येतात त्यांना काहीतरी एक बी जे असतात ते स्वतः जमिनीने गाडून घेतात आणि त्या एका बीज स्वतः गाडून घेतलाच म्हणून ते पीक आता दिसतात फळा आणतात मला दिसतात की कोकणी भाषेच्या संदर्भात कोकणी साहित्य आणि कोकणी प्रकाशनाच्या बाबतीत एक मनीस ज्याने स्वतः गाडून घेऊन कोकणी जो सभा व्यवहार चालला ते प्रकाशन पडले संजना सगळ्यांना नमस्कार आज सुजाताबाईचे पुस्तक लोकार्पण जाता यादीचे मोरपाव सुजाताबाई तशी पळोवपाक गेले जाल्यार खूब सिनियर रायटर म्हाका याद जाता समवेरीन बरी 20-25 वर्सां जातली दिसता म्हाका हांव चंद्रकांत बाब केणी हांचे बरें वतालो आणि कुळागराचे हांव तेन्ना कॉर्पोरेट संपादन केल्लें तेन्ना केणी बाबाचें डिक्टेशन घेतालो आनी तेन्ना हांव सुजाताबाईक पळयता तेन्ना हांव वचून व्हडलेशें बरोवपाक केन्ना कितें बरयलें जाल्यार तो वेरी जुनियर आनी सुजाताबाईच्या वर्सांनी म्हाका सिनियर ताची मराठींतलीं पुस्तकां सुंदर एक मॅच्युअर्ड रायटर आनीक बरें साहित्य दिवपी मदीं आमचो कॉन्टॅक्ट जालो आनीक हांवें सुजाताबाईक म्हळें कोंकणी पुस्तक काडलें सुजाताबाईन ओके म्हळें आपली एक मराठी आसा सांगलें हांवें मराठी नंतर काडल्या पयलीं कोंकणी काडल्या म्हणजे रक्तांतलें तें कोंकणी आनीक शी एग्रीड पुस्तकाचें सगळें टायप सेटींग ताणें फायल हाडून उमेश बाबा कडेन दिली आणि नंतर मागीर
त्या सगळ्या संस्था करून हे पुस्तक तयार झालं. काय दिसा फाटी दिसता 6 तारखेक आसतले एप्रिलाच्या निमा आमोणकरांचें एक पुस्तक आहे विचाराची गाथा. ती मराठी बरोवपी राजू खान नांव कित्याक राजू बाबाल्या गोमंतकांतले सुंदर मिडल बरोवपी लेखिका. तिचे हांवें 3 मराठी पुस्तक काडली सुरवातेक आणि नंतर हांवें निमाबाईक रिक्वेस्ट केलो की तूं कोंकणी कित्याक बरयना. आपणे केन्ना बरोवना म्हणटाले आमची मायभास ती आमची आवयभास आमी उलयतात कोंकणी जमतालें बरोवपाक. आणि ह्या लेखिकेन फाटली जवळ 2 वर्सां घेतली आणि एक सुंदर कोंकणी पुस्तक केलें विचाराची गाथा. कोणी म्हणटलो की हो आतां मराठींतले म्हणून कोंकणी करपाक लागला काय म्हणून हांवें केलें राजू बाबाचें सांगपाक जाल्यार म्हाका बरोवपाक शिकोवपी राजू बाबा. somewhere म्हाका दिसता in 1985 राजू सुनापरांताक सांगपाक लागलो त्या काळात बरयना रे तूं कित्याक बरयना अशें सुनापरांताक पळोवपाक जाय कोंकणी पेपर न्ही. म्हणटकीर म्हाका त्या बरोवपाची ती संवय ना. तूं पालो एक काम कर तूं पालो त्या एडिटोरियल कॉमर्स न्ही आमी दोगूय ह्या पयर गजाल आनी कडेन सारकी कित्याक दामोदर कॉलेजीक आमी शिकपी म्हाका एक सिनियर कॉमर्साचेर कोंकणी कांय येना इकॉनॉमिक्साचेर स्कूल ऑफ हांव शिकयता अशें म्हणून ताणें म्हाका रेफरन्सीस दिली पेपराची रेफरन्सीस दिली ज्या पेपराचेर कशी आर्टिकल्स येतात आज डे टू डे करंट अफेर्स जे आसता ते घडटात बिझनेस वर्ल्डाक ते न्यूजपेपर्स सांगले मराठींतले हिंदींतले आणि हे वाच तातूंत तुका मॅटर मेळटा तांची टर्मिनॉलॉजी मेळटा. सी दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोणाक दिसता कोंकणी इकॉनॉमिक्साचेर कशें बरोवप आणि ती टर्मिनॉलॉजी वापरून गरज पडली जाल्यार आपले शब्द नवे शब्द पॉयंट करून अशें करून कॉलम बरयले. आणि तो सुनापरांतांतलो कॉलम म्हाका दिसता बरो 3-4 वर्सां तरी बरयला. हो फक्त हांव न्ही म्हजे बरोबर अजय गंगले म्हणटा तो म्हजो फ्रेंड ताका लिटरेचरांतलें किंवा तें बरोवप बी म्हणटा कोण काडटा ते पासियेंस अशे वृत्तीचो मनीस म्हणून भांगर कशें बरयतात तें पालो दीस म्हाका कशें बरयता म्हाका बरोवपाचें. सुरवातेक इंट्रोडक्शन की मदीं तुगेलो एनी मॅटर न्ही कितें आसा तें मागीर कंक्लुजन न्ही जाता बरोवपाक कित्याक जाता आमी राजूक मेळ्ळे आमी गेतात मेळ्ळा ताणें ताका बरो समजायलो आनी ऑल्सो स्टार्टेड तो गुन्यांव हांवें गेलो कित्याक ना ताजे पुस्तक बरें आसता अर्थकारणाचेर कॉलम येता. मागीर पार्जर जे येताले सुनापरांताक तेन्ना पार्जर बूक आसताले पार्जरांत वेगवेगळे लोक बरयताले. आय डिडंट नो हाव टू रायट पार्जरांत कशें बरयतलो राजू बाबा तूं परवाच आनी महानगर म्हणटा तो पेपर घे आपला महानगर आनी तातूंत संजय राऊत हो आज शिवसेनेचो संजय राऊत आसता. संजय राऊत पालो एक कॉलम बरयता मिडल सुंदर कॉलम फॅन्टास्टीक जो कितें करंट अफेर्स आसा ताजेर एक तो हें घेवपाचो तो विशय घेवपाचो आनी ताजेर तो उलोवपाचो बरयलें आपूण धाडलो. अशें करून म्हाका ताणें लेखक केला राजू बाबा. क्रेडीट सगळें ताका वता आज मेरेन जे हांव म्हजें लेखन केलें. अशें आमी गोंयकारां मदीं आमच्या टॅलंट खूब आसा आनीक लेखक खूब आसा. फक्त तांकां जर राजू बाबा सारके जर अशे लोक मेळत ते गायड करपी ताणें गोमंतकांतले खूब जाणां लिहिते केल्या इफ आय एम नॉट रॉंग ते मनीस केन्ना बरोवपी पूण राजू बाब ज्या पेपराक वता त्या पेपराक ते कॉलमिस्ट जातात आनी बरें म्हणजे केन्नाय वादग्रस्त केन्नाय इंट्रस्टींग तातूंतल्यान पेपर वाचपाक आज गोमंतकांत कितें आयलें काय पळोवया अशें म्हणून गोमंतक वाचपाक खूब येता. आज लोकांचे घरी सुजाताबाईचे पूण राजू बाब ज्या ज्या पेपरांनी गेला ज्या ज्या न्यूजपेपराचे एडिटरशीप घेतल्या तो न्यूजपेपर कंट्रीशीप पावला त्या खातीर तुका परवी पावता. चड वेळ हांव तुमचो घेना कारण खूब लोक आसा पूण
सुजाता कडेन हांव एकच मागन हें पयलें पाव कोंकणी पुस्तकाचें मराठी बरोवची कोंकणी बरोवपाची पयलें पाव नाका मदीं एक थोडो गॅप गेलो पूण आतां परती ताची पुस्तकां चालू जावची आय एम ऑलवेज देयर एज युजुअल पूण बरोबर पडटलें पण ते सगळो हो जो आमचो कोंकणीचो आयचो जो पळय माहोल आसा ताजो I would say you enjoy that walk. ताजो प्लेजर आहे ह्या माहोलाचो आणि वन्स अगेन बरी पुस्तकां आयच्या पुस्तकां खातीर परबी तुमकां सगळ्यांक मनाकात आसा येवतात उलासो आमचे फॉर्मल घेतले तुमकां येवतात आयचे सूत्रसंचालक बाब कुलदीप कामत तांकांय येवतात यो म्हाका ह्या कार्यावळीचे सगळ्यांक सगळ्यात पयलीं सगळ्यांनी च्या घेतली कॉफी घेतली पण आमच्या लेखिकेन च्या आणि कॉफी घेतला आम्ही कारण ती उमळशीक आसा आणि आता प्रोग्राम जावपाचो आसा हे सगळे तांचे म्हणजे असं गोंयचो तो पीक आतां आयला सगळे सगळे मजा करून घेतले आणि आम्ही सगळ्या त्या पिण्याची वाट पळयता हांव म्हाका मानस जाता की त्यांनी पुस्तकाच्या चड फॉर्मेलिटी दवरत आसतना माचयेर बशिल्ल्या सगळ्यांक नमस्कार तशेंच हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक नमस्कार सगळे गर्दी लोक आसा तरी आसतना हांव खूब वाडोवचो ना कित्याक हांवें जर खूब पुस्तकाचेर सांगलें जाल्यार तुमकां वाचपाक कांय उरचें ना यादीचें मोरपाक पुस्तकाचेर उलोवप म्हळ्यार गुय जावन ती सादर जावप तातूंतलें यादीचें पुस्तक आनीकूय म्हळ्यार निबंध एसे इंग्लीश साहित्यात थोडीशी गजाल सांगता एसेचेर इंट्रोडक्शन इंग्लीश साहित्यात हो प्रकार सुरू जालो तेन्ना कांय जाणांनी ताचेर खूब टिका केली बुरे म्हणटा त्या लेखकान म्हळें हे लेखक म्हळ्यार वॉट टू फिनिश म्हणजे एकदांचें जें
सोपोवपाक जाय. जॉन्सन म्हणटा ताणें म्हळें इट इज अ लूज सॅली ऑफ मायंड. एटिमॉलॉजी म्हणजे व्युत्पत्ती जर पळयत जाल्यार तें खरेंशें दिसता. एसे म्हणल्यार असे म्हळ्यार ट्रायल अटॅक विशया संबंधीचो तो एक प्रयत्न पूर्ण न्हय असो स्टेमाचो कॉन्सेप्ट एसेच्या संबंधी. कांय जाणांनी ताका सुपरफिशियल म्हळ्यार वयल्या वयर बरयतात ते अशें म्हणलें. सारकें बरोवपाक जायना म्हणून ते धाकटे बरयतात अशी टिका निबंधाचेर जाली. सायन देव फ्रेंच त्या विद्वानान मात ताका डेफिनिशन ताजें दिता आसतना वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एज वेल एज डिलाइटफुल फॉर्म्स ऑफ लिटररी एक्सप्रेशन अशें म्हणलें. हो संदर्भ म्हाका 1910 एक पुस्तक पब्लिश जालें. पूण एक गजाल खरी निबंध म्हणटा ताका भायल्यो मेरो ना, आउटर लिमिट्स ना आनी त्यो मेरो थारायल्ली ना आनी विशय हेतू आनी शैली हाजेरूय कसलोच ताका निर्बंध ना. ताका निबंधाक फ्रीडम खूब आसा. निबंधाच्या बंधात फ्रीडम खूब आसा. हाजीर अमकेच तरेचे माप अशें कोण थारावंक शकना. ताजो एक उदाहरण म्हणजे तुमकां सुजाताबाईच्या पुस्तकांतूय मेळटलें. ताजे विशय वेगवेगळे आसा. वैचारीक, ललित लेख आनी भोवणेचे भोंवता थंयचे. उदय भवन ताचेर बऱ्योचश्यो गजाली बरयल्या. त्यो वाचत जाल्यार तुमकां ताची सगळी कल्पना येतली. परत ते हांव सांगपाक बसलो. म्हाका जर पानाचेर 3 तरेचे नग वायले जाल्यार म्हाका सगळ्यांत कितें आवडटा, सगळ्यांत कमी कितें आवडटा तें हांव पयलीं मागीर मनशें तातूंतल्या फुडें आवडटा आनी सगळ्यांत चड कितें आवडटा तें हांव निमणें घेता. म्हणजे ताजी रूच म्हाका मेळटा आनी ताजी रूच घेवन हांव वता. तशें आयच्या हातूंतले वैचारीक सायडीचे जे निबंध आसा ताजी एक फास्ट अशें हांव बेगीन मेकळें करता. कारण म्हाका खूब आवडलेलो असो विशय आवडटा म्हाका. वैचारीक निबंध खूब आवडटा. तसो म्हाका विचार करताचो तसो मातसो हेच आसा नॉशिया कसो. आतां देवी भशेन बायलांचे 3 रुपां आसतात. सकाळचो, दनपारचो आनी तिनसांजचो. आनी एका लेखान हांवें हो उल्लेख घेतला किशोरी आमोणकराचे. सकाळची ती व्हडली आसता, मध्यंतराक ती तरणी आसता आनी सांजे वेळा ती वृद्धा स्वरूपणी आसता. अश्यो 3 तरेच्यो प्रकृती दादल्याक नासता. बायलेचो जो नेचर आसा ताका ह्यो 3 प्रकृती कळयता दर दिसा. तशीच दिसाकूच अशी खूब जाण अशी त्यो 3 प्रकृती कळयता. हाजें जर लेखन पळयत जाल्यार तातूंत तशेंच दिसता कितें ह्यो 3 वृत्ती कोणें आमच्या सुजाताबाई तिणी केळयल्या आनी जाणटेपणाचे म्हणजे वृद्धा स्वरूपिणीची म्हणजे जे बरोवप आसा तातूंत खंय तरी एके कडेन जोगिडीचें रूप आसा जे सहजासहजी देवी रुपान बसना म्हणून आदिशक्तीच्या हातूंत बसता. सुजाताचें व्यक्तिमत्व
असेच आणि हा जो परिणाम ताज्या लेखनाचेर जाता मनशाच्या सगळ्या व्यक्तिमत्वाचो परिणाम ताज्या लेखनाचेर जाताच. आता ताज्या व्यक्तिमत्वातली घरसरली कांय विशयांची 9 विशयांची तासां जी बरोवपाक येता ती अशी ती वाचून तुमकां समजतलें सुजाताक त्या रोखडें घडलें कारण ताणेंच बरयलां. एक सैफ ताज्या हातूंत मुख्य कितें गजाली येता एक सैफ, दुसरी उर्जा, तिसरी मनशा, त्या मनशानी ताजी आजी, चौथे कुळार सामके प्रकर्शान येता परिस्थिती आजी आसा. 5वें झोपाळो ताजे सगळे लेख पळयशीत जाल्यार झोपाळ्याक खूब महत्व आसा. 6वो शांतता अधिक मोदें नायक शांततेचो अस्पेक्ट आनी मोदें हो अस्पेक्ट ताज्या आयुश्यांत ताका प्रचंड एक असो सुवात आसा. मागीर गूढता गूढ गजालीचेर ताका एट्रॅक्शन आसा. गांवच्या हाका लागून अशें येता आनी निमाणो नवो समाज वैचारीक सगळे ताजे जे लेख आसा ताचो सगळ्याचो संबंध समाजा कडेन आसा. भास आसा भास आमचे अस्तित्व ह्या निबंधांत आमकां म्हत्व ताणें भाशेचें म्हत्व सोंपेपणान आनी सरळपणान सांगलां आनी तातूंत ताणें कोंकणी विशय पयलीं ते चवथी मेरेन कंपल्सरी करूंक जाय असो बरो मुद्दो मांडला. कांय वर्सांनी पुस्तकां आसात पूण वाचून कोणाक कळना अशें चित्रूय दिश्टी पडूं येता अशें ती बरयता. ह्या लेखांत ताणी हिब्रू आनी ग्रीक ह्या भाशेची देख दिल्या. तातूंतली ग्रीक भाशेची देख म्हाका खबर नाशिल्ली पयले खेपो करून. दुसऱ्या एका लेखांत अमृता प्रितमा विशय बरयतना तिचे रसिदी तिकट हाचे संबंधी सांगला आत्मचरित्र. फक्त ताणी ताजो अर्थ पयलीं सुंदर सांगलो ना कारण सगळ्यांकूच एक दिल्लीचे रसिदी तिकट हे खबर आसत नको तो रेव्हेन्यू स्टॅम्प. अमृता प्रितमाचें तें आत्मचरित्र म्हणल्यार रसिदी तिकट म्हणल्यार रेव्हेन्यू स्टॅम्प बरोबर न्ही. आनी आपूण फकत बायल न्हय एक मनीस स्वतंत्र मनीस म्हणून आत्मविश्वासान जगूंक जाय हो मंत्र ह्या पुस्तकांत मेळटा अशें सुजाताबाईन म्हळां. आत्मचरित्र म्हळ्यार आत्मसंवाद आपणेच आपल्याक सोदत वचप असो तांचो विचार. तो खरोच असो एक म्हत्वाचो आसा. अशें कांय म्हाका दिसता विद घाटे दिवस असे होते अशें हातूंत कांय हो अशे तरेचो सोदून घेवपाची कला मेळटा. सगळ्यांच्या हातूंत तो मेळना आत्मचरित्र आनी कितलेशेच लोक आत्मचरित्र हात राखून बरयतात. ते म्हणटा कोंकणीन आत्मचरित्र वाचूंक ना. कोंकणीन आत्मचरित्र बरयल्यार बरो बोवाळ जावपाची शक्यता आसता. कळ्ळें कारण सगळे एकामेकांक वळखता. दिनेशान फाल्यां आत्मचरित्र हो दिनेश हांव जाणा तो कितें करता ताचे फाटले भुरगीं पयलीं वस्तू घडटात कोणाक दिनेशाच्यो म्हणटकच कोंकणीन आत्मचरित्राक कसो भंय आसा. आतां तूं कशें बरयता ताचेर आसा. विवेकान जगपाचो यत्न करूंक जाय ह्या लेखांत विवेक ह्या विशयाची फोडणी ताणी बेस बरी केल्या. हातूंतली एक वळ म्हणजे विवेकाचो अभिषेक मनाचेर सिटीत करूंक जाय. विवेकाचो अभिषेक मनार करूंक जाय हें वाक्य म्हाका खूब आवडलें. हें वाचूनच मन प्रसन्न जालें. बालक भुरग्याच्या संस्कृतीचो स्पेस हो विशय ताणीं एक मांडला. सैमाक सांबाळप हीच गणपतीची पुजा ह्या निबंधांत ताणी म्हळां एकाच वेळार पुजप आनी पुजता ताका नश्ट करप ही आमची संस्कृताय न्हय आनी शिकवणूकय न्हय हें तांणी ठामपणान सांगलें.
आता सर्जन विसर्जन हो लेख म्हाका चड आवडलो नामा सकट हो वैचारीक काय भोवडे संबंधी तो प्रश्नूच पडटा तो हातूंत लालीतूय आसा बरोवपाची मनाची दार हांगा उगडी जाता इतले करून हांव पुस्तकाच्या फुडल्या लेखाकडे वता भोवडेचे आणि मागीर ललित म्हजो सामको आवडतो ती वस्तू हांव निमाणे रुचीक घेता हांव फक्त अशी थोडीशी ग्लिम्स दिता सगळे वाचत रावत जाल्यार वेळ पावसना खूब कांय वाद येतलो सैमाच्या सानादान ते कोचीक सुजाताबाई गेले तेन्नाची ताणें वर्णन केलें सगळ्या खंयच्या गजालीचे हॉटेल खाणां सगळेच गजालीचे ताणें बारीकसाणीन वर्णन केलें खंयच्या बायलांच्या कामाच्या पद्दतीचेर कोंकणाय म्हाका हातूंतली एकूच गजाल कमीशी दिसली म्हणजे हांव ती केन्नाच केरळाक पावूंक ना म्हाका खूब उमळशीक आशिल्ली की त्या बायलांच्या कामाच्या संबंधी डिटेल जाणून घेवपाची हें जर तुवें आनी इलॅबोरेटली बरयल्लें जाल्यार आमी कोण ते भोवडेक चड वचना तांकांच तें बरें जातलें आशिल्लें आनी आमकां कांय गजाली कळटल्यो आशिल्ल्यो आता परत कोचीच्या हातूंतय बी ताणें आजयेची याद काडली कारण थंय ताका पेटलां दिश्टी पडली पेटूल हे पयलीं आमचे कडेन आसतालेंच आनी एक चुकूंक जायना म्हणून सांगता की सुजाताचें जें बरोवप आसा तें म्हाका चड आवडपाचें दुसरें कारण म्हणजे तें ताजें भुरगेपण सगळें गांवगिऱ्या वाठारांतलें आनी म्हजेंय तशेंच जालां कितल्योश्योच गजाली पळोवपाच्यो आनी ऑब्जर्वेशनाच्यो आमच्यो कॉमन आसा आनी ताजो जो ताजी जी स्वाद आसा तो आमी दोगांयनी म्हाका दिसता वाचतकच ती आमी बरोबर सारकोच घेतला आता हे पेटूल म्हळ्यार अशें धांपपाचें आसतालें आनी तें अशें ओडटालें आजयेन ताका सांगिल्लें निमाणें की पेटूल व्हर पूण तें निमाणें व्हरून पावलेलो ती गजाल वेगळी पूण अश्यो पेटूल ह्या गजालींचो जो बारीकसाणीन जें वर्णन आसा तें ताणें म्हणजे ताका केरळाक जेन्ना ती ताणें कितें म्हणटात ताका प्रसादनाची पेटी आसता ते पयलींच्या बायलांचे ते वॅनिटी म्हाका दुसरी आनी एक याद आसा म्हज्या आवय कडेन तुमी आशिल्ले ताका लागून की अशें एक गुराक असो आशिल्लो अशें एक हें आसतालें आनी तेन्ना मेण लावन कुकूम लायताले तेन्ना तें अशें धरप आनी मेण लावप आनी ताजेर वयर कुकूम लावप कुकूम उरतालो ताका आतांच्या भशेन कितल्याक बॉम्ब आसता तशें नासतालें तश्यो थोड्योश्यो गजाली ज्यो रिवायज म्हणजे ज्यो यादीच्यो जाल्यो त्यो पेटी हांवें दवरना वचून आवडीच्यो जाल्यार दुसरें सांगता आसतना उतराची भाशा थोडो तुमी ताची रूच घेवची म्हणून हांव तितलेंच वाचता केरळाची ताणें म्हणटा तर शारांतल्यान उदकाची वाट माडयत बोट वता इतलो सुंदर वाक्य पळया शारांतल्यान उदकाची वाट माडयत बोट वता इतलो सुंदर म्हाका शब्द उदकाची वाट माडयत बोट वता उदकांतल्यान उदकाची जी वाट माडयत वता म्हणजे तो म्हाका बोटीचो स्पर्श रस्त्याक आमचो पांयाचो जावचो तसो बोटीचो स्पर्श उदकाक जाल्लो म्हाका ताजी फिलींग आयली अशी कांय ललित लेखनांतल्यो पळय तूं बारीक अशी सौंदर्य स्थळां म्हणटाली आसता ती कशी व्हडल्यो हांवें 2 गजाली सांगल्या त्यो सगळ्यो सुजाताबाईच्यो बरपांतली सौंदर्य स्थळां आजी कुळार हे सगळे स्थळांच ती अशी ती सुंदरूच आता ती खूब कडेन येतात फुडें वता आनी एक बातमी
हा थंय ताणी एक सुद्दां बरयलां की तांकां तें बदका मुखेल आनी बदकाचें उलयता आसतना म्हाका फुडें एक अशें दिसलें की बदका कडेन तांची कितें म्हणटा ती लागीं खूब आयली ती प्रत्येक खेपो तांकां बदकां आमी बसली आनी निमाणे जेन्ना ते हॉटेलांत बी बदक मारून ताजें हें दितात तें ताणी खावना ताणी खंय तरी उल्लेख केला आणि त्या बदकाचो आवाज तो कॅक कॅक करून आपल्याच विश्वान खोशेन रमपी बदकाचें जीवन पिड्यार ही ताणी ताची नोंद आसा त्या काळांत फुडें एके कडेन गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ल्हान सुखातूच जीवनाची खोल गहन अर्थ आसता अशें म्हाका दिसता फकत फुलपाख्या सारकें सूख धरूंक जाय सुर्याच्या किरणांनी उदक चकचकतालें भोंवतणी कितलीशीच शेवणी गोरवां कोंबड्यो कितल्याशाच तेंपान कोंब्याचो साद हांवें आयकलो निशब्द वाठारांतलो साद असो खंयीच वतकच जी गजाल आपले कडेन नासता ती फट करून मेळटा तेन्ना ताचें रोखडेंच एक जें रिएक्शन येता तें ताचें सुंदर शब्दांतल्यान येता तशेंच केरळांतल्या उदकाक ते मोने उदक म्हणटा गोंयच्या आनी केरळाच्या उदकांत ते फरक करता म्हाका सुजाता बायक आनी एक सांगत दिसलें चडशे हाजेर वचपी लोक बोटींनी वचपी लोक जे पयलींचे नुस्तें मारपी ते भलपाणी म्हणून म्हणटाले एका उदकाक तें उदक तशेंच आसतालें थंड जाता भातपाणी त्या वेळार उदक सामकें हालना न्हंयचें सुद्दां शांत आसता स्तब्ध आसता ते व्हांवता पूण सुद्दां कळना त्रास वाचूंक मातसो त्रास अशें हें बंद हें अशें तें बंद तांचेर वचूंक नाका आतां मातशें मोव आनी तशी बरी दिसता तशेंच ताणी एका सरोवर आनी न्हंयचें बरें वर्णन केलां थोडेशें वाचूंक दाखयता एलिनीस एक मार्गो प्रवास बोट प्रवास अविस्मरणीय तीन न्हंयो एकठांय जावन हांगा मेळटात आनी सरोवर जाता दर्या कशें सरोवर बोटमॅनान आमकां सरोवराच्या सामकें मदीं गेली उदकूच उदक नदर पावना इतलें सुर्याची किरणां सरोवरांत पडिल्लीं सगळें सरोवरूच चकचकतालें हरशी न्हंय दर्याक मेळटा हरशी न्हंय दर्याक मेळटा आमी मानतात दर्याच्या मिलनाच्या ओडीन न्हंय व्हांवता पूण हांगा तर न्हंयो एकठांय जावन सरोवर जालें देवाची लिला सगळ्या दर्या कशें सरोवर वॉस्को मॅन लेक उदकाच्या मदीं आमच्या बगर आनी कोण ना कशें उदक आसात आनी उदकान मत्स्य अवतारूय देवाचो पयलो अवतार मत्स्य वास्नेस की आसा सरोवराची किंवा दर्याची खुबशे जाण तुमी दर्यांत जर मदीं गेल्या तेन्ना केन्ना येता तुमच्याच वटेन कांयच नासता तेन्ना तुका कळटा की आपूण कितलो ल्हान अशेच तरेचे रूप हे ताणी हिमालयाच्या वयर वता तेन्ना हिमालय पळयतकच तूं कितलो ल्हान ते हांगा आमी एकलोच आसता तो उंच तुमी म्हणटकच हांव शाणो हांव सांगता तें काय अशे तरेची थंय वतकच तुका उलयन सुद्दां दिसना दर्यान आता हर हर गंगी तांचो दुसरो एक गोडेच्या संबंधीचो लेख अशें दिसता की सुजाताक गंगा न्हंय सामकी आवडल्या आनी तशी आवडोवपाची गंगेच्या उदकाच्या स्पर्शाचो ताणें सामको मनस्वीपणान सांगला पळयात ऋषिकेशात गंगा पळोवपाचें सूख वेगळेंच हें बरोबर कारण ऋषिकेशातली गंगा आनी सकयल फाटीची गंगा परस आसता
गंगा फुडें मलीन जाल्या लोक गंगेचे उदक इबाडटात पूण त्या मानान ऋषिकेशाक लिंगा निवळ दिसता गंगेचे देगेवयली रेंव सामकी पिठा सारकी आणि गंगेतले फातर धवे फुल्ल पयसुल्ले 5 दोंगर जानेवारीत थंय शीं खूब पडटा पूण यात्रेकर येवपी ट्युरिस्टूय कमी आशिल्ले गंगेच्या उदकांत पाय बुडयले उदक सामकें झेला सारकें थंड पूण गंगेक पाय दवरले की उदक दिसना गंगेत कितें तरी आसा पवित्र गूढ अतर्क्य मन शांत जाता वैज्ञानिकांनी गंगेच्या उदकाचेर संशोधन केलां खरी उदक निवळ कित्याक उरता शुद्ध कित्याक उरता ताचो शोध लागला जिणेंतल्यो कांय गजाली अतर्क्य गूढ आसता सगळ्याच गजालींचो अर्थ लावप मनशाक शक्य ना तशेंच गंगेच्या उदकांत पाय बुडयतकच मन शांत जाता पवित्र भावनेक भरून येता ते कित्याक हाचो शोध लावप मनशाक शक्य ना ताणें कांय गजाली प्रामाणीकपणान सांगल्या जशें वैचारीक गजाली सामके लॉजिकल अशें वता तशें ताणें जेन्ना थंय लॉजिक फेल जाता खंय फेल जाता ताजो संबंदीत ताचें उत्तर येता तें ताणें हांगा सांगलां आनी ताणें फुडें म्हणलां एक्सप्रेशन म्हणजे कितलें सुंदर पळया म्हजे विचार थारले हांव तकलेंतल्यान न्हय काळजांतल्यान विचार करता उतरां मनी जाली सुंदरशी मनाची अवस्था आनंद जो आपल्या खातीर अवर्णनीय असो आनंद तो गंगेच्या पयल्या दर्शनाचो आनंद काय भोंवतणच्या सैमाचो काय गंगेच्या ल्हाराचो कसलो हांव नको ताणें ही कुडता तशीच दवरल्या आता तांच्यो कांय गजाली आसा की फुडें ताणें विवेकानंदाच्या हाजेरी कांय गजाली सांगला तातूंत उतरा फाटलो अर्थ एकदम आमकां भिडवून मोनो करता तातूंतले एक ताणी डेफोडिल्या कवितेंतले expansion of mind is meditation तांच्या एका रिच्युअलच्या हातूंतल्यान ताणें सांगला आनी उतराची गजाल हांव सांगता तातूंत ताणें डॅफोडील कवितेचो विवेकानंदान अर्थ सोदपाक ताचे कडेन रामकृष्ण परमहंसा कडेन गेलो तो एक उल्लेख आसा खंय तरी मेळटलो म्हाका मदीं ताणें गंगेचे फुडें ताणें पयलींच सांगलां की भावनेंतल्यान आपूण उलयता ताचेर ताणें एक सुंदर अशी वाक्य आसा तितूच वाचूंक दाखयता गंगेच्यो जेन्ना आरती करतात तेन्नाची गजाल अशा उतरांनी वाद्यांनी आनी दिव्यांनी आरती करीत गंगेचो वाठार पावन जाता गंगेच्या पाटार कितल्योश्योच आरती जातात कितलेशेच दिवे फुलां गंगेक व्हांवत रावतात सूर्य मावळटा मात गंगा काळखांत शेणना कितलें सुंदर वाक्य सूर्य मावळटा मात गंगा काळखांत शेणना गंगेक व्हांवत वचपी दिवे आनी गंगेच्या तीरावयल्यो आरती गंगा सदांच ह्यो आरती आयकता हाजो पयल्या वाक्याचो आनी हाजो संबंद पळया गंगा सदांच ह्यो आरती आयकता आनी ते पयलीं म्हणटा की गंगा काळखांत शेणना घडी आरती लागून आसा भक्ताच्या प्रेमाचे रूप पळया अशें म्हणून ताणें ताची दखल घेतल्या वासा कडेन नाते हो एक निबंध आसा सुंदर आसा हो वाचतकीर म्हाका एक याद जाली प्रकाश थोडयाची प्रकाश बाब थोडयांनी एक असोच वासान जीव पिसो अशें म्हणून एक ताचो ललीत निबंध आसा बरोवपाची स्टायल ती सगळी वेगळी तातूंत ताणें अशें गाजोलिनाचो वास ते भुरगे पयलीं कितें जातालें गाडयो वतकच खेडेगांवांनी गाडयेंतले गाजोलीन म्हणजे पेट्रोल पडटाले हे ते वचून ताचो वास घेताले वास बरो येता गाजोलिनाचो खूब लोकांक आवडटा गाजोलिनाचो अशे तरेन ताणें वासांनी जीव पिसो म्हणून
ताणे सांगला आणि अनेक सुजाताबाई वासाकडे नाते आता कितलेच गजाली तातूंत हांवें सांगला आनी हातूंतली भाशा ही खरोखर म्हणजे जीव पिसो करपाक हातूंतली बारीकसाण पळयात आमगेले पडवेर बसली की नजर सुरगीच्या रुखार वताली तेन्ना सुरगां फुलता तेन्ना तिचे कळे काडून सांची रुखार सोडून येता ती भुरगी सांची रुखार सोडून येता ती भुरगी वयर सरता केन्ना केन्ना सुरगांचे कळे काडत आसतना उरताले तेन्ना आख्खो रूख फुलतालो मी कोणे सुरगांचें झाड पळयलां जाल्यार तुमकां सारकें कळटलें सगळो वाठार परमळीत जातालो फुलिल्लीं सुरगां रुखा मुळा पडटालीं सामको भांगराचो पिठो बसलो हे खरोखर बरोबर सुंदर वर्णन ते हळडुवेत सुरगां पळयसर चड सुंदर दिसतात काय ताजो वास चड सुंदर असो प्रश्न म्हाका खूबदां पडटा सुरगां पळयसर गोंयची पारंपारीक बस गोंयांत लग्नाक बायलो आंबाड्याचे भांगराचो सुरगां पळयसर नायक म्हाका मात लेगीत सैमीक फुलाचे म्हाका मात सैमीक फुलाचे झाड आवडटा ते वासान आणि फुलांचे सोबीतकायेन मन बुद्ध जाता ताका ती माथ्यार घडये माथ्यार माळ्ळे ती फूल दिश्टी पडना दुसऱ्याक दिश्टी पडटा इन शॉर्ट सुजाताक स्वता आनंद घेवपाची चड हे आसा इच्छा आसा म्हणून ते माथ्यार फुलां मारच्या परस पळोवपाक ताका आवडटा ही गजाल म्हाका खूब आवडली ह्यो वास घेवपाक हे एक पळयात चाफो उलयतालो आयकुपाक येता न्ही सगळ्यांक चाफो उलयतालो फुलांची उलोवपाची भास म्हळ्यार वास ताजेर म्हाका एक खरें म्हणशीत ही लायन म्हणजे जर तुवें हे केली स्प्लिट केली जाल्यार ती कविता जाता कित्या वयल्यान जाणा मनोहर बाबाची एक कविता आसा पावसान धर्तरे कडेन केल्ली मोगाची भास म्हळ्यार पावस पावस वळमान धर्तरे कडेन केल्ली मोगाची भास म्हळ्यार पावस ताज्याय परस ही ल्हान कविता जाता ताणें तुवें जर ती केली जाल्यार दर फुलाचो वास वेगळो जनेला कडेन रातराणी आशिल्ली ती रातची फुलता तिचो वास घरभर पातळटालो रातराणीचो वास मातसो उग्र रातराणीचो वास म्हाका आवडत आशिल्लो ऋतू बदलता तशी नवी नवी फुलां फुलतालीं वासूय बदलता भोंवतणी फुलांच फुलां आनी तांचे वास मन रिलॅक्स जातालें आमची फ्री आरोमा थेरपी दर एका फुलाचो वास वेगळो फुलांची वळख फक्त सोबीतकायेन ना वासांतूय फुलांची वळख आसा ज्या फुलाक वास येता ती फुलां वासांतल्यान वळख शकता गुलाब फुलांचो राजा आमगेर फक्त गुलाबाचें झाड नाशिल्लें सगळीं फुलां गुलाबाचें झाड नाशिल्लें सगळीं फुलां फुलतात आनी गुलाबाचें फुलना अशें कशें जातलें तांबड्या गुलाबाचें झाड लायलें पूण तें फुलच ना खूब तेंपान एक फूल फुललें गुलाबाच्या फुलाचो वास पळय गो गिरगिरीतसो ताणें म्हणलें गुलाबाच्या फुलाचो वास ताका गिरगिरीतसाण आसता आता निर्मित वास कसो ते ताणें हाका विचारता तातूंत ताणें एके कडेन देवाचे संबंदी एक सुंदर वाक्य आसा देव दिश्टी पडना पूण उर्जेच्या रुपान भोंवतणी आसता तसोच वास वास श्वासा सारको दिश्टी पडना पूण वासाकूय वळख आसता सुंदर आसा आगळी वेगळी वळख ही ताणें एकदम सुंदर आणि सुंदर अतिशय सुंदर हे पॅरेग्राफ आता ताणी काय दुसऱ्यो कळ्या म्हणजे भाशेंतले रानीक करता तें आमचो एक इश्ट आसा तांगेल्या कोर्सांत कितलीशींच गुलाबाची फुलां तागेली बायल गुलाबाच्या फुलांचो गुलकंद करता सामको घरावो गुलकंद बाजारात गुलकंद विकतो मेळटा तिच्या गुलकंदाची रूच आणि वास हांची सर त्या बाटल्यांतल्या गुलकंदाक येना
एकदा आम्ही तांगेर गेल्ले कडेन गुलकंद करता त्या गुलकंदाचो वास घरभर सुटिल्लो दर एका खाणाकूय वास आसता आगळो वेगळो पणसाचे धोणस करता तेन्ना पणसाचो वास घराक सुटता भाजिल्ल्या बांगड्याचो वास असो दर एका खाणाचो वास वेगळो लोणचे घरात करता तेन्ना गोड लोणचे काय तीख लोणचे ते आमकां वासा वयल्यान कळटा गोड लोणच्याच्या वासान गोडाचो वास येतालो मूग भाजले की वास सांगतालो की घरात कण्ण करता हळदीच्या पानाचो वास सुट्टालो हे तुम्ही उत्तम नोट करा हळदीच्या पानाचो वास येना वास सुट्टा आणि पातोळेचे आमंत्रण येतात वासाची ही यात्रा वासाच्या राज्यात भोवता भोवता मन माती हो म्हाका सगळ्यांक आवडलेलो न्ही तातूंत ताणें एंडूय बरो केला म्हाका ह्या सगळ्या हातूंत उत्तम दोन लोकांची याद येता एक माधव बांबोळकार जो सदांच सांगता की तुम्ही बरयता ते वर्कआउट करा एक कविता किंवा लेख आज बरोवन पडतो तेन्ना एका 8 दिसांनी पडतो वाचता तेन्ना तातूंतली कितलीशीच वाक्यां बदलता आणि बदलता ते वाक्य बरें जाता तशेंच पोएट्रीचे वर्कआउट करप हे म्हाका माधव बाबान शिकयलें आणि मुकेश बाब कळीपळे आसा ताचें एक सदांच वाक्य आसता पयलीं तूं एसेट करता विमान घेवन वयर तेन्ना लेखाची सुरवात कशी आसूंक जाय विमानान वयर वता एकदम आणि लेख सोंपता तेन्ना तूं म्हणटा लँडिंग एक कपडी लँडिंग बरें तुमकां सांगता म्हाका तुमकां याद येता लँडिंग पळय जशें श्वासाचे आनी म्हजें नातें तशें वासाचें आनी म्हजें नातें तशेंच गोयेच्या वासाचें आनी म्हजें नातें मातयेच्या वासाकडे म्हजें नातें आसा तें नातें सामकें स्वयं सामकें नैसर्गीक लँडिंग बरी जाता आता हाका टायटल आसा ते हांव चड उलोवंक ना न्ही जाल्यार सांगात कित्याक वाज येवपाक जायना यादीचे मारपाक म्हणजे जाता आनी हें नांव दिना टायटल दिना ते हातून जे म्हाका खूब आवडलें ताचें कारण ह्या लेखान बरो जावन भुरगो जालो आनी तातूंत ताणें पळय त्यो कांय गजाली पयलींच्यो सांगल्या कर्म रूप झाडां खुबशे ना पळया तिनसांचो कुस्को वास येतालो हो वास कसो अशें विचारलें तेन्ना भुतान पळ्या तळ्या अशें सांगताले अश्यो खुबश्यो गजाली आसा एक विशय ताच्या एक हे करपाक सांगता म्हणजे भुरगेपणांतलें कशें आसता आमच्या थंय देरे आसा वयर शिवानंद आनी हांव एकाच गांवांत पण शिवानंदाचें भुरगेपण थंय वचूंक ना म्हणजे गेलें आमची वयर घाट म्हणून आसा तें मळ थंय खंयच्या गांवांत एक एकदां ते खंय देह हे करतात पळय लासतात स्मशान कशें थंय वापरतात तशी थंय वापरून ते हे बांदिल्ली तुळस आतां कितें जातालें आमी भुरगे तेवटेंतल्यान अशें येताले वता आनी तेन्नाच न्ही हो उदय आसा बारकारांनी थंय हे आशिल्ली गिरण पयलीं कसो आवाज येतालो आतां हांव गिरण चालू करतलो पयलीं खूब 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 असो आवाज येता बरोबर उदय जाल्यार बारकाराल्या गिरणीचो आवाज वयर धाटीन आमकां आयकुपाक येतालो चलता आनी तेन्ना बाकीचे मातशे सिनियर आसता ते भुरगे सांगताले हांगा चड रावूं नाका बेगीन वच कित्याक अशेंच एकदां कोण हांगाच्यान वताले त्या तुळशींतल्यान एक ती बायल भायर सरली आनी तिणें विचारलें हो खूब खूब करून आवाज येता तो कसलो अशें म्हणून ताणी सांगला बरोबर आमी थंयच्यान धांव मारताले म्हणटकच ते पळय हांवें सांगलां भुताचें नांव कशें तेन्ना ह्यो गजाली आसताल्यो तातूंत एक पल हें गाठ दोन उबीक एक उबी पणसार उबी आनी आंबाड्यार उबी उरयला ही पदां जीं आसा न्ही आनी रडटल्या भुरग्याक व्हरतली दोळ्यांत दिमी घालतली मिरसांग बरोबर
सगळे जे वर्णन आसा ते यादीच्या मोडपाखातीर आणि अतिशय म्हणजे मनस्वीपणान आणि सामकें ताणें वर्णन केलां आणि तेन्ना ताणें म्हणला मॅट्रिकेक आसतना शिकूंक आदी फातोडेर उतरून घालताले गोंदेराचेर बसले तरी शिकप थंयच उरतालें गणितांतले थेरम शिकचेशे दिसनाशिल्ले रातच्या काळखांतलो मोनो वाठार मोने रूप पळयतना वेगळेच सूख मेळटा खंय तरी सुजाताबाईक काव आवडटा त्या बरोबर तातूंतलो उजवाडूय आवडटा आता तातूंत अशें तरेन काजुलेचेर एक सुंदर घडना तितलेच म्हाका म्हणजे रावन दिसना म्हणून ते वाचताना जाल्यार हांव सोंपयतलो तुमी फुडें वाचतले पूण फक्त तुमच्या जिणेक एक हे लायता म्हणजे मोवाचें बोट कळ्ळें हे देवाचे दिवे सैमाचे दिवे काय बुच्चेष्टा पळयता थंय आसा रुखावेली दिव्याची माळ हाल्ली पयसुल्ल्या दुसऱ्या रुखार पेटूंक लागली एक नर्तकेक नाचचे इतले लयबद्ध आणि सहज ते दिवे नाचताले रुखार दिवे नाचूंक लागले आणि दिवे पाखा लावून सामके लागीं आयले पेटत पालवत म्हजे मन भिरेक उरले गुळणे आजचे कुत्रो नाही तिने सांगले ते काजुलेचे भिरेच आज केन्ना केन्नाय खंयच्याय जंगलातलो एखादो काजुलो पावसाच्या दिसांनी वाट चुकून म्हज्या घरांत येता तेन्ना गांवाची याद ती सुंदर ओळ बऱ्या काजुल्याचे झाड म्हळ्यार सैमाचो जादूच आज भुरगीं हॅरी पॉटरांतले जादू रंगतात हांव सैमाचो जादू रंगतालें अशेंच पागी जातकातले झाड ते फातोडे वयली परी कशें म्हज्या मनांत येतालें नवी फुल्ल फुलां तामसार दे फुलांचो शिगोर मनाक चिंब चिंब भिजयताली म्हज्या मनाची वाट पारजताच्या दुकाप तळाक हाताली हे ताणें पारजताचेर बरयलां म्हाका परत अशें ताणें बरयतकीर म्हाका बी पारजताची याद जाता हांगा आमचो मारुतीचें देवूळ आसा पळय महालक्ष्मी तो एक पारजताचें झाड आशिल्लें आणि हांव तेन्ना सद्दां खूब दिवस सकाळीं वतालो थंय 7:30 ते 7:45 आणि मागीर हांव कॉलेजीत वतालो तेन्ना हांव थंय बसतालो ताणी मागीर देवूळ सारकें केलें तेन्ना ताणी तें झाड मान लायलें थंयच हांवें एक कविता बरयल्ली शिवल्ली ही पारजता केन्नाय रेडिओचेर लागता पूण तें ताणें पयलीं वर्णन केलां ती पानां कशीं सुकयले जाता कळ्ळें मंद मंद वास गुंज पारजताक भूय गंध आकुळो पिकुळो जावन नाचता भागरवर्ती किरणधारा शिवल्ली ही पारजता अशें गीत अशें झाड ओवळीचें हे न्हय हातूंतली तुमकां सुंदरपण सांगता ह्या वाक्यांत उत्तम तुमी आयकल्यात अशेंच झाड ओवळाचें व्हाळाच्या धुळे वयर पडटात ती ओवळां पुनव तिनसांची ओवळां पडटालीं पूण ओवळां पुनवपाची फातोडे वयलीच ते सूख वेगळें तांकां देख ना लक्ष केला खुबदां ओवळां घेतले आसतली पूण ती बारीकसाण तुमी घेवना आसतली ताणें तें बारीकसाणेन बरयना तुका खबर आसा ओवळाक देख ना ल्हानशेंच तांचें मोड कळ्ळें तातूंत दोरो घालप आनी गुंतप सुकलें तरी पर्व कसो आतां ओवळा फुलां जशी रुखा वयल्यान शिवर घालतात तशीच मनशान फुलां सारकी माया प्रेम तीच लागीं येता तांचें अस्तित्व संमोहीत करता आतां केन्नाय जर तुवें पद म्हणलें जाल्यार म्हाकाय म्हणीत दिसता की म्हजो विचार स्टिम्युलेट जाता तुजें वाचलें की म्हजोय विचार स्टिम्युलेट जावन म्हाकाय कितें तरी सुचता तशें तुजें हें वाचतकच म्हाका एक गजाल सुचली वोवळाच्या ओठाक दोरो घालता तरी पूण वोवळ उलयल्या बगर रावना ताज्या वाचून म्हाका सुचलें एकट्यान कोणें पद म्हणलें जाल्यार दुसरो अलंकार सुचता तुज्या शब्दांत कशें सुचता हें म्हाका सुचलें म्हणून मुद्दम करून सो वाचप हें बरयतात आनी
चड वाचूंक जाय कारण तातूंतल्यान तुका फुडलें सुचता जशें गाणें दुसऱ्याचें आयकतकच तुज्या गाणें चड कठोर जाता पिंपळा पानाचें एक ताणें गजाली पिंपळ हो कसो थंड मख्ख कसो आसता अश्यो ताणें कांयच्यो गजाली सांगल्या ताणें एक वेगळे तरेची गजाल सांगल्या कळ्या पिंपळ पानान हात लावलो वेगळो स्पर्श म्हज्या काळजांतले पिंपळ पान थरथरले आनी मनांत आयले अशें जाग येवं जावन एक दीस म्हजेर म्हाका वळखूंक येवचें ना अशें हें पिंपळ पान सांगता काळखाची विराजेची सावळी मनांत पातळी पूण खिणवरूच मनांतले पिंपळ पान थरथरत सांगताले हेच आयुष्य आशा निराशेचो सुख दुःखाचो खेळ सगळ्यो यादी भूतकाळांत शेणटात जाळये सारक्यो पूण तातूंतूय जिव्यो आसतात कवळ्यो यादी वोंवळाच्या फुलांच्यो काजुल्याच्या झाडाच्यो पालगताच्यो कितल्योश्योच रूप वेगळे रंग वेगळे मनांत ती फुलां रूप पानां गांव वाठार सैर आनी यादी बळ दितात जगपाचें हें ताणें सुंदर अशें सांगलां आनी ताणें ताची एक लँडींग अशें केलां यादीचे एक एक मोरपान यादींतलो गांव पयस आसा पूण शहरांतल्या यांत्रीक जिवनांत जगतना गांवांतल्यो यादी येतात यादीच्या मोरपाखार मनांत मोरपाक नासता असो ताणें ताचो लँडींग अहिंसेची पूजा म्हणून तो थोडंसं वैचारिक आतूनच होता अशें म्हणल्यार जाता सोबीत सैनीक शिमला हातूंत सगळी बारीकसाण दिसता कसली जाल्यार सगळ्याक वतात थंयचो लोकेशन जॉग्राफिकल गजाली तांणी खूब बऱ्यो सांगल्या आता ताजो एक गूण आसा स्वताक शेणोवपाचो कळ्ळें चेल शिमला परसूय थंड आनी शांत खरें तर हांगा 2 दीस सहज काडूं येतात पूण आमी घोड्यार बसून आयिल्ले हे सगळें फुडें सांगता ते चेल थंयच्यान हिमालय दिश्टी पडटालो अशें दिसतालें तो उलोच मारता हें त्या उलोच सांगतालो आपयता दिव्य आनी भव्य अशी सैमाची विशालकाय आनी सोबीतकाय पळयतना दिसता आमी मनशां कितली ल्हान अभिमान वळवळ अहंकार खिणात गळून पडटा आपूण ह्या सैमा फुडें कितलो ल्हान हाची जाणविकाय जाता दुसऱ्या जाग्यार मन चड रिलॅक्स जाता दुसऱ्या जाग्यार कोण वळखलो तेन्ना वळख नासतना अनवळखी वाठारांत भोंवतना मनावयलो सगळो शीण वता खरी गजाल सांगल्या हांगा सुद्दां सिगार उडनाका थंय सिगार तशी दुसरे कडेन वतकीर खूब रिलॅक्स जाता ताणें गजाल बरी सांगल्या आनी पौराणीक माहिती तश्योच गजाली ताका हाचे कडल्यान तुवें पावतलो कळ्ळ्यो त्योय सांगल्या भुके मराना भुके मना हांव तुका फक्त तितली स्थळां दाखयता ती सुंदर म्हाका दिसल्या भुक्याक विशेषण धुवेचेच वापरता भुक्याक विशेषण ताणें धुवेचेच वापरता कशें कळ्ळें ना फातोडेर जाग आयली घराचें दार उगडून भायर आयलें उदेव नाशिल्लें सगळे कडेन काळोख आशिल्लो सामकें उजवाडून नाशिल्लें धुसर उजवाडांत धुकेच धुसर दिसतालें धुसर उजवाडांत धुकेच धुसर दिसतालें वेळ जालो फोटो ना चड वेळ जाता असो दिसतालो दुसरे तातूंतले म्हाका आनी एक शब्द आवडलो तो म्हणजे मन एकाकार जालें हो शब्द म्हाका खूब आवडलो आनी बऱ्योचश्यो गजाली मन रंगता तशें धुकें रंगता अश्यो कांय गजाली आसा तर धुक्याच्या अस्तित्वा विशयी ताणें सांगलां की धुक्याचें अस्तित्व सोंपलें उजवाड जातकीर ते म्हणटा ते सोंपलें कशें म्हणटा ते उजवाडाच्या रुपांत कितेंच उरलें असोय ताणें कॉन्सेप्ट घेतलो ताच्या बऱ्योचश्यो ताच्यो कविमन पळय आसतली खूब कडेन हांगा दिसता आतां
आपल्या सत्याकडे कशी वाट सांगतना ताची एक क्षणभंगुरता दाखयली आहे आणि भ्रमान मुखे हो भ्रम असो सिंबॉलिक घेतना सुजाता ताका मुखे हो भ्रम असो सिंबॉलिक घेतला पूण ताका निमाणे आकारूय दिला दिस इज समथिंग ऑफ बिग म्हाका दिसता हांव खूब उलयलो आतां आनी चड उलयलो पूण हाजें आमच्या सुजाता बायचें कंक्लुजन करता सुजाता बायचें यादीचें हें पोरपाट समजूंक जाय जाल्यार कोणें घेवन आंगार फिरोवचें झोपाळ्यार बसून एके लयेन झोपय घेतना मोनेपण उडताय हाजो अर्थ कळपाक लागतलो शांतताय मेळटली मदींच आजी येवन बायेचो हात फिरयतली आनी कुळाची हूब दादल्यांक लेगीत समजतली हें सोंपयतना स्पेशली अशें सुजाताच्या कुळाचो ताका इतली आवड आनी हें आसा याद आसा ताका लागून एक हांव कविता म्हजी स्पेशली ताका वाचली पहिल्या कुळारा पहिल्या आषाढात पहिली बायलो लग्न जातकच पहिल्या आषाढात वताल्यो कारण आषाढ पावळी म्हणून एक चंद्रकांत केलेली सगळं आसा अशें म्हणटाले की किडे घरची आषाढ पावळी पळयत जाल्यार देराक ते कोणाक वायट असो एक समज करून दवरताले आनी ते घरे कित्याक लागून आशिल्ले की त्या वेळार पयलींची भुरगीं बी आसतालीं ती जाणटी आसतालीं तांकां आषाढान काळो उदकान पावस पडटकच भंय दिसतालो म्हणून आशिल्ले एनीवे ताच्या संबंदीत एक खास हाजे खातीर बरीच पयली 1982 कितें तरी एक कविता वाचून दाखयता पहिल्या आषाढात तिच्या कुळारा पावळी भुलुसली पहिल्या आषाढात तिच्या कुळारा पावळी भुलुसली नाचली खेळली आता दर आषाढात तिच्या कुळारा पावळी दिसता तिच्या यादी घुडक्यात रावता उल्हासपुरी लायकर प्रोग्राम सोडून जायचे बरोबर ताजी भाशणाची यादी घेऊन नॉस्टॅल्जिक सगळ्यात नॉस्टॅल्जिक केला सुजाता तर सुजाताने नैसर्गिक ताजे बरोवप ताजी एक वैचारीक पयली मांडणी ती सगळी रिमणां काँग्रेस रिमणची ताजी पयली कितें वाडप आसा ताजे सगळे दिसता आनी रिमण म्हळ्यार गोंयांतलो आमदार म्हणटा रिमण गोंयांतलो सगळ्यांत बरो गांव हुंडुगर आसा तिचो रिमण आनी ताजे सारकें रिप्लिका ह्या पिसुरल्या दोनी गांव नश्ट सगळे दवरले पयलो एक करिल्लो कासावलेचेर डबल बेडरूम जालो लोक आंदोलन बी आसा तो एकच गांव उरला एका लागून पिसून तुवें रिमण सोडून आयलें आनी रिमणाक लोक विचारले पूण म्हाका दिसता अशें जालें चली जेन्ना लग्न जावन दुसरे कडेन वता तें आतां अशें जालें परवरी सगळो टोटल गोंयचो विकासाचो भार परवरी घेवन बसला आनी सामको तो पळोवून पडटा परवरी म्हणजे कशें तें शहरय उरना तो गांवय उरना परवरी भंय भंय करून उडयल्या हातूंत भितर तें एक गांवांतल्यान एक विलेज घर त्या गांवांतली चली सगळें हांगा ताणें रोयलो पूण तें आपल्या त्या नॉस्टॅल्जिक यादी भितर आसा आनी ताजे निबंध तुवें बरें म्हणलें निबंध म्हळ्यार बरो सोंपयलो तेणी कारण सोंपयता खातीर ती वर्तमान लेखनाक आत्तां लागता दिलीपाक म्हणलो दिलीप एक वर भितर लेख जालो आनी दिलीपान ती कळाशी दिलीप ते एक वर भितर बरयलो खूब जाण आमकां डायरेक्ट सांगता नारे आमकां बरयना पूण तुवें हें सामकें वेळ घेवन एक बरें वास आनी बाकीचे हेजे वेळ घेवन सामकें कितें तुवें आत्मसात केला म्हणजे भितर तुवें इतलें रिमण आसा म्हणजे प्रत्येक हातूंतल्यान तुवें अशें भायर आयलां तूं न्हंय पळयता तूं उदक पळयता तूं गंगा आरती पळयता हें रिमण जायना आसा तातूंत तुगेलें मनाची मांडणी कशी तेणी केल्या सुजाता सिंबाळे
गोंयांत भितर मराठी बरोवपी सामके पोटाचेर म्हणजे पायतले लोक आसतले इतलें बरें बरोवपाक क्लॅरिटी ऑफ थॉट साताक ते भुमिका घेवन बरयता ते सोंपें न्ही आनी तें कोणाची पर्व करना कारण ते इंटेन्स लेखिका आसतना हांव पळयतलें ताका इतलें ताजे भितर दुख्ख आसा ताजे भितर दुख्खा कडेन सामनो करपाचें बंद आसा तें सतत सदा कडेन लढटा आनी ते इतले वर्सान वेगवेगळे गांव सोडलो गांवांत ते कितले वचचे म्हाका सतत गांवांत तेजे व्हडले भाट आसा ती माड आसा तेजे बापायन ते सबंद भाट तयार केल्ले सो ते हे चली भुरग्यांक म्हाका भितरल्यान ते माळे येतात आनी ते सामके जे भितरल्यान ते पळय येता ते खरें आमचे खुबशे लेखक पयले वयर बरयतात आमी पळयलां की ज्या गोंयांनी महाराष्ट्रांनी ते पयले वयर लेख पाळप म्हणटात तर त्या लेख पाळप आनी सतत बरोवप सतत कांय तरी कृत्रिमता येता ती ते कृत्रीम हें सुजाता ना सुजाता अजुनूय सुजाता सिंगाळ हे गांवांतलेच चली शहरांत ते आसले तरी ते गांवांतलेच आनी आपल्याले भितरलें जे पळय कितें सबंद ताजे पळय बांदणी ताजे घरांनी ताजे पळय जें कितें आसा गांवांतली चली सगळें ताजे भितर आसा आनी ताजो घोव ताका शहरांत बरो सांबाळटा दोगांयन एकमेका कडेन कितली समरस जावन म्हाका दिसता हें आसलें बरोवपाक न्ही ताजो घोवाचो कितलो सपोर्ट आसतलो तो ते खूब बरयता पूण त्या बरोवपाक ताका ती पळय इंटेन्सिटी पळय आसा ती ताणें दवरल्या म्हणून हांवें पळयतलें गोंयांतल्या 4-5 मराठी बरोवपी लेखिका आनी लेखक हांचे मदीं सुजाता येता ते बरे तरेन कादंबरी ताणें काय बरयल्या बरे कथाकार कादंबरीकार कादंबरी बरोवप कठीण सामकी कारण पात्र तयार कर येदो व्हडलो आटाप तयार कर ताका एक नाट्य ताका एक नेपथ्य जाय हें सबंद ताका तें तंत्र खबर आसा आनीक त्या निबंध कठीण पूण हो निबंध तर आनीक कठीण कारण ललीत निबंध बरोवपी मराठीन सामकी कमी मराठीन तर आज ललीत निबंधाची पुस्तकां येना तुमी जर बारीक पळयत मागीर तुका खबर आसतलें ललीत निबंध हालीं हांवें वर्तमानपत्रांत छापले येना पूण ललीत निबंध जे तुमी पळय ह्या इंटेन्सिटी पळय बरयला न्ही वास हे सगळे अशे तरेचे निबंध मराठीन सामके कमी आयल्यात आनी तें कारण ही पळय ती इंटेन्सिटी जाय न्ही बरोवपाचें तातूंत भितर हय तें सामकें कमी जायत चल्लां आनी साहित्यान भितर अशे तरेचे येवप कोंकणीन भितर आय येवप हें दिनेशा बद्दल तर कितलेशे बरयन दिसता दिनेश हो पूर्ण कमिटमेंटान कोंकणी सबंद कोंकणीचो रूख आज जर कोण सांबाळूना टॉपिकान आसलो तरी दिनेश बाकी सगळ्यांक सरकारी पदां जाय आनी कोणाक कोंकणी अकादमी जाय कोणाक पुरस्कार जाय आनी आमच्या गोंयांत तर अशी खातर जाल्या कला अकादमी नाट्य स्पर्धेक पयले प्रायज बेळगांव अकादमीचे परिक्षकांक पयशे दिले हे तर हांवें पयलें आयकूंक नाशिल्लें तो आतां इतले लेवलाचेर चल्ला अशा ह्या सगळ्या गुणान अशें सामकें वायट हातूंत भितर एक बरेलो वाऱ्याची बरो एक झोप येवचो बरो एक सुवास येवचो रस्त्यावयल्यान वतात कागदाचो बरो वास येवचो अशे तरेचें जगतूय पुस्तक पळोवन आमकां दिसलें अशे तरेन खूब आमकां पळोवन जावचें आनीक हें आनी पुस्तकाचें वाचन जावचें हें एका तेन्ना रेडिओचेर आसतलें वाचताले वेगवेगळे प्रोग्राम आसताले आनी तेन्ना साहित्य कमी आशिल्लें ताका लागून खूब पयलीं रेडिओचेर तुमचे तातूंत लोक आसताले तेन्ना तांकां अशे तरेचे साहित्यकार लेखक कोण तांकां पुलावन हाडून रेडिओचेर तांकां वाचपाक येताले ते वाचताले अशे तरेचे तरल सेन्सिटिव्ह अशे बरोवपी लोक फुडें तर कमी जाता कारण आतां एकट्या वरान म्हणटात की गोंयांत लेखक तयार जातात तें आतां गोंय भितर आमी सारकें बॉम्बे कडेन अशी स्पर्धा केल्या की आतां आमी लेखक म्हळ्यार कमीत कमी कशे आसतले हाचो आमकां आतां अंदाज येवपाक लागला सो हे असले हातूंत नॉस्टॅल्जीक आरे विमोंड एक गांव आशिल्लो विसरिल्लो एक गांव आशिल्लो अशे तरेचे यादी ती सुद्दां आतां फुडले जनरेशनाक कशे तरेन याद उरता तें आमकां तुवें फुडले जनरेशना खातीर एक देख घेवन दवरल्या आनीक तुवें कोंकणी संस्कृतीची वेगळी व्हडली सेवा केल्या की म्हाका दिसता ती खूब बरें
म्हणून थँक्यू व्हेरी मच. प्रवास सोडताना पण आम्ही पळयतात खूप जण फोटो पळयतात युट्यूबाचेर पळयतात स्वता प्रवास करिना. एक कारण कितें आसूं येता म्हणजे फकत वेळ ना पयशे ना हे काय कारण आसूं. पण म्हाका दिसता की प्रवास कित्याक करना सगळेच जाण कारणां दोन तीन म्हाका दिसता. कित्याक प्रवास कित्याक करता हाचेर एक कारण दिसता की एक म्हणल्यार प्रवास जेन्ना तुमी करता तेन्ना तुमच्या कम्फर्ट झोनांतल्यान तुमकां भायर वचचें जाची खुबशे जाणांक संवय नासता. जेवण तशेंच मेळपाक जाय तशेंच जावंक जाय हें काय जायना ते कम्फर्ट झोन भायर सरपाक तयार आसता. दुसरो जे मनीस प्रवास करतात तांचे कडेन लिबरल मन आसता. आसा तर कशें सॉलिड आसा हें आमचेंच खरें हेच पदार्थ बरें हेच जिन्नस बरें असलें नसता. दुसऱ्या कडेन कितें तरी बरें आसतलें तांचें पण कितें वेगळेपण आसतलें हें सोदपी आनी तोखणाय करपी लिबरल मन आसता. आनी तिसरी महत्वाची गजाल म्हणल्यार एक ल्हान भुरगे कडेन जे कुतूहल आसता तें कुतूहल त्या लोकांनी जागे करता. ह्या खिणान आमकां तुमी कितें उलयता तुमच्या मनात कितें चल्लां हें आयकपाचें आमचें हांव नैतिका सुजाता सुब्रमण्यम म्हणटा ह्या प्रसंगार सगळींच लागींचीच लोक आसात. कांय दिनेशाची लागींची आसा कांय म्हज्याय लागींची आसा. त्या खातीर तुमी सगळे लागीं आसात. भोवमानी सगळे अशें म्हणना आमची नॅचरल अशें म्हाका दिसता लागींचें मत जेन्ना मुखपुश्ट आयलें ते मुखपुश्ट जें आसा ते कलानंद बावळेकर अशें समर्पक तशेंच म्हाका दिसता म्हणजे ती म्हणटा तो चुलो उल्हास बाबा म्हणटा आनी एक घडयाळ आसा हें म्हणजेच न्ही प्रत्येकाचें जिवनान एक जुलो आसा. म्हज्या जिवनान खूब जुलो आसा भुरगेपणान म्हजें भुरगेपण पळय आसा तें म्हाका सांगपाचें आसा जें आतां फुडें म्हज्या आत्मकथनान बरयलां त्या खातीर बॅकग्रावंड सांगना पूण म्हजें जवळ जवळ शालेय शिक्षण फोर्थ पर्यंत म्हणजे काका काकी कडेन गेलें शालेय शिक्षण आनी 6 म्हयन्याचें आसतना जवळ जवळ म्हणजे 6 म्हयन्याच्यान हांव म्हज्या आवय बापायचे पयलीं भुरगें 6 म्हयन्याचें आसतना आवय बापायन म्हाका आजी कडेन धाडलें आनी मागीर एक तरेचो भुरगेपणां जी एक आवय बापायचें एक तरेचें प्रेम आसूं जाय तें म्हाका फर्स्ट टू फोर्थ म्हणजे जवळ जवळ हांव 4थी पर्यंत म्हणजे 9 वर्सां हांवें आवय बापायचें प्रेम आसा तें हांवें अनुभवना. म्हणजे सांगपाक आज हांव मुद्दम सांगता कित्याक आय वॉन्ट टू टेल ना. केन्ना केन्ना कितें जाता आमी पोरकी भुरगीं पळयता. पोरकी भुरगीं कशीं आसता तांकां आवय बापूय नासता पूण आवय बापूय आसून हांवें पोरकेपण अनुभवला म्हाका आज सांगपाक जाय. पूण त्या हातूंत हो कालखंड जो म्हजो आसा ताजे नंतर हांव म्हज्या आवय बापाय कडेन रिवणां गेलें. रिवणां म्हजो घरा म्हजे आवय बापूय दोन तांचे भुरगे तांची भुरगीं म्हणजे म्हज्यो भयणी 2 म्हज्यो भयणी आसात. आनी हांव जेन्ना थंय पावलें रिवणां तेन्ना परत म्हाका फिलींग आयली म्हणजे काका काकीचेर जी फिलींग आशिल्ली ती हांवें कॅरी फॉरवर्ड केली धाकट्या भुरग्यांक. ही फिलींग जी आसा ती फिलींग तशीच घेवन हांव रिवणां गेलें. म्हाका भंय दिसतालें ते यादीचें मन पावता जी भुरगीं बी सगळीं आसात ते म्हज्या लेखनांनी हांव सदांच सत्य बरयता. कित्याक हांव खंयच्या प्रसिद्धी खातीर बरयना हें आतां हांव डिक्लेअर करता. तसली म्हाका प्रसिद्धी नाकाय न्ही त्या खातीर हांव बरयना. म्हाका जेन्ना बरयन दिसता म्हणजे काळीच तेन्ना
हांसता रडटा खंयचे संवेदनशील कितेंय पळयता आनी तेन्ना म्हाका जेन्ना दुखता तेन्ना म्हाका बरें दिसता आनी म्हजें बरोवप सदां त्या खातीर चालू आसा म्हणजे दिलीप बाबान कशें म्हणलें की आतां हांवें पयलीं पावस मारले 5 वर्सां हांवें म्हज्या पुस्तकां प्रकाशीत करूं ना पूण हांवें खूब पुस्तकां बरयलीं खूब व्यक्त जालें आनी जसो नेचर ह्या मनशा खातीर सांगता एक नेचर जसो सैम आसा तो जिवनच जो हांवें अनुभवलो म्हणजे आवय बापूय आनी सगळीं कोण नासल्या सैम म्हणून आसा न्ही तो आमी सदांच राखूं जाय तो सैम जो हांवें जिवनान पळयलो तो म्हणजे हांवें तो पळोवना हांवें एक्चुअल जगला तो म्हजो आधारस्तंभ म्हणल्यार जाता म्हणजे केन्नाय खंय म्हाका सैम आवडटा आनी आतां राजू बाबान कशें म्हणलें सगळें हांगा कॉन्क्रीट जंगल जालें पूण म्हज्या घराचेर जागो अजून फुलां फळांनी भरिल्लो आसा म्हणजे हांव वयता झाडां म्हणजे तुमकां अशें गेल्यार दिसतलें हें म्हजें घर आसतना म्हजें म्हणना म्हजें कितें घर म्हज्या मामान बांदिल्लें बायलांचें अशें कांयच नासता म्हणजे म्हाका म्हजो अनुभव सांगता हांव आज पोर्ट्रेटीन सांगता सगळीं बायलांचे म्हज्या घोवाचो म्हाका सपोर्ट आसा तो एक वेगळे तरेन मनीस खूब शांत खूब बरो आनी हांव एक बंडखोर कशें पूण हळवें म्हाका न्ही दुखता उठून तरी दुखूंक जायना पूण म्हाका दुखता कोणी कितें म्हणलें वायट विचारलें म्हाका दुखता म्हज्यान अजून संवेदनशील मन आसा पूण हांवें सांगता म्हणना की हें नाका करूं तूं शांत राव आनी हें म्हाका जेव्हा म्हाका मेळ्ळा म्हणजे ज्याको कितें उलयता हें हांव भाशण करना म्हजें सगळें सांगता बरें दिनेश बाबान म्हाका पयलीं उलय म्हणलें पूण म्हाका आयकुपाचें आशिल्लें प्रक्रिया कशी असतली आणि त्याप्रमाणे म्हाका जर पळोवया कितले दिसांनी मुलान उलोवंक जातलें जाल्यार कित्याक 7 वर्साचो गॅप पडला आनी हांवें खूब उद्योग बसयला म्हजो चलो ह्याची सिमलाचें वर्णनान तुमचे बरोबर आसा सैमीक सिमला ताकाय म्हजे भशेन दोंगर बिंगर सगळें आवडटालें आनी तें हांवें पुस्तक टाकलें पुस्तक हांवें तापोवलें आनी एक आवय जेन्ना सगळें दुख्ख पचोवन उबी लावताली ती भुरगे सारकी जाता आनी म्हज्यान सगळे तरेचें आसा कित्याक तें बळ म्हाका भुरगेपणांतल्यान मेळ्ळें म्हणजे आवय बापूय आसून एक भुरगेपण हांवें अनुभवलां आनी सैमा खातीर ती म्हणची भुमी कोण ना तेन्ना सुद्दां हांव ती काजुलेची जात तुमी इतली सुंदर सांगलां म्हाका तें सांगपाचें ना तुमी म्हाका दिसता म्हणजे हांवें बरयलां म्हणजे एक धुंद जावन हांव बरयतां पूण तुमी म्हणजे म्हाका अजाप जाली तुमी खूब सुंदर ताजो रसास्वाद घेता थँक्यू स्टेट नॉट्स आसा तशें हांव उलयतां कित्याक हांव भाशा प्रिपेर करून येवना आनी म्हाका तशें म्हणटात तशें म्हणजे चलयांचें कशें आसता तातूंत म्हजें हांव सांगता बाकीच्या चलयांचें हांव नकळो म्हाका न्ही हांव वेगळे तरेन आसा हांव वेगळें म्हणना पूण म्हज्या जिवनान अशें भुरगेपणांतल्यान म्हाका ह्या सैमान म्हाका ताकद दिली आनी हांव सदां म्हणटून हांगा थंय समजून म्हजे प्रवास जाला जिवनाचो म्हणजे कसो तुमी सगळीं आसा म्हणजे आतां 10वी म्हणल्यार हांवें आवय बापाय कडेन उरलें बऱ्या जाता हांवें बरें काका कडेन शिकलें म्हाका केन्ना कोणें विचारलें बाबा तूं खंय वता कित्याक वता तुका थंय आवडटलें काय ना कांयच विचारनासतना हांव न्ही खूब सोंसतालें आनी हांव पळय म्हाका कितें वायट म्हणलें बरें म्हणलें म्हज्या मनाक लागता मागीर म्हाका मातशें रागय येता थोडे वेळ पूण हांव कॉलेज संतुलन करपाक शिकलां कित्याक भोंवतण जेन्ना पळयता तरेतरेचे लोक तरेतरेचे टोमणे अपमान हें करून आपले बॅलन्स कशें रावप हें 5 वर्सांनी हांवें स्पेस केलें हांवें बरयलें पूण हांवें कोणाक दिलें ना हांवें स्पेस केलें स्वता खातीर हांव म्हजें मोठेपण सांगना हांवें एका बायलेची हें सांग म्हज्यान एक हळदपण आसा अजून आसा हांव नकळो म्हजे मिस्टर म्हाका मुद्दाम म्हणटा की तूं इमोशनल कित्याक जाता तूं प्रॅक्टिकल जावपाक जाय ताका हांवें ताका सांगता तें आवडचें ना तो म्हज्या बऱ्याक सांगता हांव म्हणना तो वायटाक सांगता पूण ताजें सदांच आसता तूं प्रॅक्टिकल आसपाक जाय तूं कित्याक इतलें आसा तुजी ती इमोशनल तें हें आतां आसना ताचें जगान उपयोग करपाचें ना लायक तें तो म्हाका सांगता पूण जावन पूण कित्याक म्हजें हळदपण हांव जगोवंक सोदतां पूण म्हणून
ना अशें व्हडलें पण परत संवेदनशीलता जाली कदाचित देवान म्हाका सोडलेलें आसता सैम म्हाका आवडटा तो बेटो आवडना म्हाका हांव एकरूप जाता सैमा कडेन तोंडणेचेर तर हातून खूबच म्हणजे मनपणेच तुमी मुद्दम वचा अनुभव घेयात पूण ट्युरिस्ट म्हणून वचूं नाका हांवें स्वताक एकट्यान एक्सप्लोर केलें आनी पयले फावटी हांव गेलें तेन्ना म्हजे बरोबर म्हजो मिस्टर आशिल्लो चलो आशिल्लो पूण मागीर म्हाका तोंडणेचे पिशे कशे लागल्यार पडले हांव वचून येता म्हजो मिस्टर म्हाका खूब स्पेस दिता आनी ताजे आनी म्हजे मदीं एक वेगळी आसा सामकी वेगळी तो वेव्हारी आदोगाद कोण वळखते खातल्यान आसतलें म्हणटली विना हांव हळवें आसा पूण म्हज्यानी बंडखोर वृत्ती आसा त्या खातीर हांवें हें पुस्तक कित्याक काडलें असो जर प्रश्न आयलो तर म्हाका दिशिल्लें हें पुस्तक काडचें न्हू ताका आपलो सरळ फ्रँकली उलयता कित्याक आसूं आनी नाका आनी म्हणजे कोंकणीन तरी पुस्तक काडपाक नाका अशें म्हाका दिसलें 7 वर्सां पयलीं हांवें तें पुस्तक दिल्लें मागीर उदय बाबान म्हाका ताची सुंदर प्रस्तावना दिल्ली पूण मागीर आमच्या जिवनान त्रास आयले म्हणजे पुस्तक थंय पेंडींग उरलें आफ्टर खूब दिसांनी बुक्स म्हजे कडेन आशिल्ले आनी त्या बुक्सांक वाळली लागली ती फायल घेवन म्हजी सून गौरी म्हाका आयलें म्हणून लागलें मम्मा हातून तुजी बरी बरी हें आसा तुजी गौरीकूय क्रेडीट करता म्हजी सून कितली सुंदर तुजी आसा तर तूं कित्याक छापना मागीर हांवें पयलें आनी उदय बाबान हांवें प्रस्तावना बरयल्ली आसा इतली सुंदर एक करिया दिनेशाक तें पुस्तक रुपान हांगा हाडलां म्हणून दिनेशाक थँक्यू म्हणटा आतां कितें आसा हांव उलयना चड उलयना म्हाका सगळो वचपाचो तुमचो टायम आसा वचपाचो वेळ जाला पूण एक म्हाका सांगपाक जाय की मनशांक प्रत्येकान आपल्या खातीर स्पेस घेवपाक जाय आनी हांवें म्हजे खातीर स्पेस घेतलो आनी हो स्पेस मनशान प्रत्येकान आपल्या खातीर घेवंक जाय आनी हांव म्हाका एक मोने जावपाची संवय आसा म्हणजे कवितेंतल्यान ओड जावंक सांगता मोने मोने हांव मोनो मोनो सर मोना 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 मोनी मोनी धून म्हणजे कसल्याय वातावरणान सुद्दां ही धून हांवें म्हजे खातीर जपल्या आनी आतां हांव प्रकर्शान जपतलें अशें हांवें थारायलें कित्याक अशें आसता सुखाचे सगळे साथी आसता दुकान कोणूच नासता आमच्या दुखाच्या टायमार आमी घोव बायलांनी एकमेकाक सांबाळ्ळा आनी आमच्यो संवसारीय सांबाळ्ळा सो तेन्नाच्यान म्हाका सामकें दिसूंक लागलें की बायल न्ही केवळ शांता आमची दुर्गा हांवें शांता जाली सामकें खरें पूण तेन्ना केन्ना बायलेक शांताय बी दुर्गा जावं शकता तेज्यान दोनी रुपां आसा पूण हें दुर्गेचें रूप हालीं म्हज्यान हांवें घेतलां हांव खरें शांतेच्याच रुपान आसतालें आनी एक गजाल तुमकां शेअर करता की चड करून सामाजीक पळय म्हणजे हें आसा हें पुस्तक म्हाका प्रसिद्ध करचें अशें कित्याक दिसलें तें ती मिशन जी आसा तें म्हाका दिसता तें कालपा हें जावना म्हणजे तें सदांच दिल्लें आसा अशें विशय म्हणजे उदाहरणार्थ म्हजो रिवणा गांव जो सुंदर गांव म्हाका त्या गांवाचो कांय मोह ना सामकें सांगता म्हाका फक्त तो सैम आजून म्हाका मोह आसा म्हणजे हांव उलयनासतना केन्नाय गजाली सांगता न्ही ताची ती वस्तुरूप जी आसा तातूंत म्हाका मोह ना म्हाका ती तो सैम ती मनशां आनी इवन शेजाऱ्यांक सुद्दां ताणें म्हाका एक तरेचो मोग दिलो आनी ती म्हाका येयला सो म्हाका एक देवान म्हाका तशें घडयलां अशें हांव म्हणटा की हांव थोडे वेळ मायूस जाता थोडे वेळ तुमी म्हणलें तशें काळखान शेणटा आनी स्वता मदीं शेणटा पूण तो थोडे वेळूच आसता थोड्या वेळान म्हाका दिसता की आपल्या खातीर आमी आयल्यान फिलॉसॉफी जरी जाली तरी एक्चुअली क्षणाक क्षणाक आमी तो अनुभव घेता आनी आयल्यान ती सगळी गोश्टी म्हणजे आनी दुख्खा वेळार न्ही दुख्खाचें वजें तूं घेन जाल्यार सुद्दां लोक तूं वजें तुजें तकलेक दिता केन्ना म्हणजे आतां तेन्नाय आतां आज हांवें सामकें ठरयलें चल्या घालपाक गेलो खूब सेंटिमेंटल जालें म्हणजे सगळ्यांचो मोग मेळ्ळो म्हाका सगळ्यांनी आनी तुमचोय बी सगळ्यांचो ताजे खातीर हांव आतां विराम करून शकलें म्हणजे डिसेंबरान तें पुस्तक जवळ जवळ पूर्ण जाल्लें
करू नका अशें करून ते उरले. आनी एक म्हाका सांगून दिसता की आतां ते करिना अशें म्हणून ना आतां तो म्हज्यो ती म्हणटा तूं मम्माचें करून ती तांकां पळोवंक जाय आशिल्ली कळटा. म्हणजे हांव एक आजी ह्या रूपान म्हाका पळयना तांचे बरोबर खेळटा नाचता सो तांचे बरोबर म्हणजे कितें म्हणटा तशें थोडीशी जिंदगी बी बाकी आहे म्हणटा तशें जालां म्हणजे जिंदगी बाकी आसता. आमी काय हांव न्ही लढपी हांव भुरगेपणांतल्यान लढना म्हणजे आनी लढावू नेचर आसा आनी तो म्हाका अशें निसर्गा कडच्यान मेळ्ळा. आनी एकांत म्हाका इतल्याच खातीर आवडटा दिसता म्हजी सगळ्यो प्रवास वर्णनान म्हाका कितेंच फावटी ना की हांवें म्हाका त्या वेळार हांव डायरीन लिखता आनी मागीर तें ट्रान्सफर करता किंवा अशेंच बरयता. पूण जेन्ना आमी वर्तमानपत्रान बरयता किंवा मॅगझिनान बरयता तेन्ना ताका खूब मर्यादा म्हणजे तूं मागीर अमक्या खातीर तें बसयता मागीर तें कशें कशें तें जाता म्हाका खबर. पूण म्हाका जाल्यार दिसता खंडरीत निबंद बरयत न्ही ताका हळवें मन आसूं जाय त्या मनशाक एकंदरीत सगळें लागीं आसूं जाय. भाशा मुद्दम काडपाक येना की आपल्या भितर आसा तें व्यक्त करपाक जाता जाल्यारूच ललीत निबंद बरोवंक वचूं जाय. नाजाल्यार तें बरयत जाल्यारूय जाता म्हणजे हांवूच म्हणना हांवें जर फुडें जायन जाल्यार हांवें बंद करूं म्हाका नाका जाता. आनी वैचारीक जें आसा ताका म्हाका सदांच राजभवाचो पाठिंबो मेळ्ळा. वैचारीक हांव बरयनाशिल्लें नांव दिना संपादकांचें पूण हांवें पयलीं वैचारीक सुरू केल्ली. पूण एक बायलांनी वैचारीक कित्याक बरोवप बायल कित्याक विचारप अशें कळालें. आनी म्हज्यान दोन व्यक्तिमत्व आसा वैचारीकूच अशें धारदार हांव वचना त्या खातीर हांवें तें म्हणजे बरयल्ली म्हणजे हें कितें अशें जालें विशेशता राजू म्हणटाले राजू आपले फॉर्मेलिटी जातली पूण ताणी म्हाका तेन्ना हांवें वैचारीक बरयल्ली ताका बिंदास्त चालू. आनी साबरमतीचो जो एक लेख आसा जो विवाद आयलो दिलीपान छापला आनी साबरमतीची लेख हांवें कितलीं वर्सां पयलीं बरयल्लो आनी आज साबरमतीची अजून चलता कोर्टान चलता बायलांच्या आयकता. सो हें सगळें एक तरेची स्ट्रेट थॉट्स जे मनान कितें सासना ते हांवें व्यक्त केलें. आनी एक ग्रूप बी म्हणून दिनेशान म्हणलें ते ग्रुपांनी सगळ्यां मदीं बरें वेगळी जावंक जाय. पूण म्हाका दिसता प्रत्येकाची कालेक आसता. म्हाका न्ही करून विविध बी हांव जातालें पयलीं पूण आतां म्हाका दिसता हांवें संवेदनशीलता जपून म्हाका स्वताक जपून म्हजी जी हांवें 6 वर्सां जपला तो स्वताक जपून म्हाका तो मिरावप चड गरजेचें. पूण तुमचे मदीं तुमी इतलो मोग दिलो सगळ्यांनी त्या खातीर तुमच्या मदीं घुमळ जावप म्हाका आवडटा. पूण बाकीची थोड्यो गजाली अजून म्हाका स्पर्श जाता त्यो टॅकल करपाक जाय हांवें आनी देन म्हाका कितलें हें प्रस्न येना. पूण आतां हांव त्या वाटेर आसा आनी तुमची सगळ्यांची म्हाका सपोर्ट मेळ्ळा. आनी वैचारीक जे म्हणजे आसा खंयचे जे आसात ते सगळे वैचारीक हे खूब बऱ्यो अशें म्हणून दिलीपान दिला दिलीप संपादक दिली आनी जागावली म्हणजे ललीत पूण ती वाचले खूब आसात तातूंत आनी तो भाशे बद्दल म्हाका दिसता म्हाका याद जायना तो चुनावण्यांत लागता असो दिसता म्हणजे उदय बाबाचे कार्यकाळांत उदय बाबा संपादक आसता. सो अशे तरेन एक स्ट्रेट थॉट तशें हांव शेअर केलें. सगळीं लोक आयल्या ती म्हणजे रिकनेक्ट हांव धरता रिकनेक्टींग वीथ यू ऑल. तुमी सगळीं आयलीं म्हणजे दिनेश बाबाची वायफ संध्या म्हजी कॉलेजांतली फ्रेंड इतलो टायम स्पेंड केलो. देन ती सुचिता ही म्हजी सगळ्यान व्हडल्या काकाची चली ती म्हजेर खूब प्रेम करता. सो प्रेम हो शब्द परत सांगता. प्रेम आनी प्रेम हो शब्द जेन्ना हांव वापरता तेन्ना तो बंद अर्थान तेन्नाच वापरना. हांव तेन्ना म्हणटाली की सगळे आतां स्टेज म्हणजे इतली तकलेन जमा जाली. प्रेम हो शब्द तेन्ना हांव म्हणटाली म्हाका दिसता मराठींतले प्रेम हे खूब दिव्य आसा. प्रेम आमी वापरता. प्रेम हें इतलें शारिरीक प्रेम नासता. प्रेम म्हणजे भुरग्याचें वाचल्याचें प्रेमाक खूब आतां एक ललीत निबंद आसा हांव उलयना पूण प्रेम जेन्ना कोणी ह्या मनशाचें प्रेम किंवा प्रेमाच्या उपकारान रावप आपल्या आवडटली म्हणटा तेन्ना ते बऱ्या अर्थान प्रेम शब्द वाचता. सो एक जेन्ना समाजान कितें आसता पूण आपल्या मनाचें कितें जावन घेवंक जाय कोणाच्या समाजाचें कितें आसता प्रत्येकान मनशाक प्रत्येकाक
हांव म्हज्या हळवे आनी कणकट दोनूय मना बरोबर जपून करून उबी रावता. हळवे म्हणून सांगतालें कित्याक भायर सरता भायर सोडून गेले न्ही तुजो चलो गेलो न्ही गो म्हणजे हरशीं कांय तेणें ना पूण तरी विचारतालें. हांवें तें सगळें सोदलां हांवें घरा कडेन म्हणून हांव उलडलां कित्याक म्हज्या चल्या बरोबर हांव जगलां लोक जगून ना. सो आज हांवें सोडून दिलां की लोक कितें म्हणटले हो लोक हांवें सोडून दिला आनी हो तुमच्या बाबतींत लोक कितें म्हणटले हो एक आमकां रोग आसता. हांवें हो रोगा कडेन 5 वर्सां भिडल्या आज हांव तुमकां सांगता आनी म्हजी सच्ची खरी गजाल एकट्यानी म्हणून हांवें म्हणली दिनेश बाब कोंकणी हांव दिनेश म्हणलें मागीर बाब जालें अशें तो बाब म्हणजे कोंकणी आमी कशी उलयता आतां थर्ड क्लास बाब म्हणटा आपूण ती म्हाका तांची मिसेज ते म्हाका खूब म्हाका अशी आमी मेळना पूण मेळना आसतना सुद्दां 1 लाख सायबण आसता सगळ्याक. सो हो रोग पळय आसता लोक कितें म्हणटले तो हांवें सोडलो आयज आनी म्हणून हांवें धाडसान चल्याक अर्पण केलें. आनी म्हजो चलो एक म्हजे भशेन मनस्वी खूब मनस्वी तो प्रॅक्टिकल आनी मनस्वी दोन वेळ खायना म्हणजे मिस्टरा प्रॅक्टिकल पण हांव मनस्वी पूण हांव हळवे आसा आनी कणकरी आसा. एक हळवे व्यक्तिमत्व आसा म्हजो चलो ताका हांवें हें मोग केलां आनी म्हाका सामकें दिसता म्हजेच पळय व्हडलें चूक हें लोकांक सांगपाचें आसता. चूक हें आपलें जगपाचें आसता. चूक जर तर सार्वजनीक केलें चूक जर कोणाक आपलें सांगलें कोण तुका सपोर्ट करना. हांव सांगता हें हांवें पळोवलें 5 वर्सां कोणाक पडिल्लें ना लोकांक फक्त टवाळे करपाचें पडलें. सो तुमी प्रत्येकानी हें म्हजे खातीर सांगना प्रत्येका खातीर प्रत्येकानी आपले मनीस निमाणें आपल्या खातीरच आसता. आमकां आमी आतां अशें जिवनाच्या पडाव्यार आयल्या की आमी आतां आमचे खातीरच आमी आसा आनी आपूण लोक आपल्याक कितें म्हणटा तेच्या परस आपल्या भितरलो जो सोल आसा उर्जा तुमी म्हणल्या तुमी म्हज्या फर्स्टान न्ही तुमी म्हज्या पुस्तकाची इतलो अभ्यास केलो आनी खऱ्या अर्थान हांव तोखणाय केलें म्हणून सांगता हांव क्रिटिसिजमा रेडी राजबाबा सांगला राजू म्हाका म्हणलें तुमी मुद्दे बी आपूण उलोवंक ना म्हणलें तें पुस्तक आपलें विसरलो अशें म्हणून तें खूब बिजी आसता आनी तुमी हें सगळें सांगलें म्हणून हें एकूय मनीस निवडणी ही म्हजी मनाची वेगवेगळी अवस्था आनी मनीस सगळ्या मनाच्या अवस्थे कडेन प्रत्येक जाण भिडटा. आमी कोणूच पूर्ण आमी बरी अशी ना सगळीं बरी आनी वायट अशी आमी आसता बरी वायट सूख दुख आमच्यान आसता प्रत्येकाक आनी म्हज्यानूच तें आसता डार्कनेस म्हज्यानूच आसता. म्हजी डार्कनेसाचेर हांवें विजन मेळयलां सगळें हें हांव खूब हातून सांगता. आनी म्हज्या मिस्टरान म्हाका सदांच साथ दिला आनी आमची सून आनी ती धाकटी 2 जाण भुरगीं ताचे खातीर म्हाका दिसता आपली यादी म्हणून व्हडलें म्हणना यादीचें मोल पावता मनशाचें न्ही मनशा कडेन कांयच उरना निवाडटा फक्त म्हणटा यादी. राजबाबा खुद्दां सांगता आपल्या मालकीची याद येता म्हाका म्हज्या चल्याची याद येता ताचेर हांवें विजय मेळ्ळें कित्याक हांवें म्हज्या मनाक कशें समजालें तें सांगता. म्हाका दिसलें म्हजी वाट सदांच हांव लोकांक प्रेम म्हणून तूं म्हजो आपलो ते म्हजी आपली ती म्हजी आत्या ती म्हजी काकी तो म्हजो माय तो म्हजो हो करून हांव लोकांक तेंकता पूण 6 वर्साच्या तेंपाक हांवें एक तरेचो अपमान जाल्लो अपमान सोदपाची ताकद म्हज्यान घेतली स्वता. अशी खूब गजाली आसता प्रत्येकाचें लायफ हें इंडिविज्युअल लायफ मनीस आपआपलें कर्म घेवन येता आपआपलें कर्म घेवन वता. तशें हांवूय कितें तरी कारणां खातीर म्हाका म्हजी जर्नी मेळ्ळ्या तशी म्हाका दिसता म्हजी जर्नी म्हाका सदांच दिसतालें आरे म्हज्या आवय बापायन म्हाका प्रेम दिलें ना म्हणलें आनी कोणें आनी कितें केलें आज म्हाका सांगून दिसता की मनीस पळय आसा न्ही ताका कोणाच्या कशी प्रेमाची गरज नासता. स्वताचेर प्रेम करप हें सगळ्यांत म्हणजे स्वार्थी न्ही हांव स्वार्थी न्ही स्वताचेर प्रेम करप म्हणजे स्वकेंद्रीय वृत्ती म्हणना स्वताचेर प्रेम करप म्हणजे आपल्या आनंदान हें करप आनी तो रोग पळय आसता न्ही लोक कितें म्हणटलो ताचेर खरेंच अर्थान विजय मेळना. आनी म्हजे मिस्टर खूब वेगळे आसा आनी ताचे आनी म्हजे मदीं एक तरेचे स्पेसूय आसा आनी म्हज्यांतले जे विचार करपाचे प्रवृत्ती आसा हांव विचारना न्ही
पूण एखादी अस्वस्थ जाल्ली म्हाका आनी तुमकां देवतो विशेशता की पयले फावटी कोंकणी कोणे तरी म्हज्या पुस्तकाचो बरो आस्वाद घेवन सांगलो म्हाका कितें नांव दिना कित्याक हांव पर्सनल प्रत्येकान लेखकान टिका ही सोंसूंकूच जाय सामकें सोंसूंक जाय कमी पण दिसना तुमी तोखणाय केल्या म्हणून तुमकां थेरपी म्हणून ना तुमी तिकाय सांगूं येता टिका ही लेखकान झेलूंकूच जाय आमी तर आतां झेलूंकूच जाय आमी कित्याक फर्स्ट बॉल आमी ऑक्युपाय करपाचे लेखक न्ही आमी घेवंक जाय पूण टिका करतना ती पर्सनल आसूंक जायना ओदी हांव हें हाजी करया अशें म्हणून ती केन्ना आसूंक जायना पुस्तकान एनालायज करून टिका जर केली जाल्यार इट इज ऑलवेज वेलकम सो थँक्यू सो मच राजू तुका आनी एक गजाल सांगता दोनूय व्यक्तींनी म्हाका रोखडें आनी हर्षाबाई म्हणिल्लें देवी निसर्गाचेर बरयता हर्षाबाई आनी निसर्ग आनी ताजो बोर्डी आसा ताच्या सो आमचे म्हाका बायलां विचारले आपण सो म्हाजो हो म्हाका सगळ्यात मेळवाचें तांकांय ललीत निबंध आवडटा आमी तांकां म्हणजे शब्द आवडटा आनी मागीर हर्षान जेन्ना म्हाका सांगलें की आपल्याक जावचें तेन्ना सगळ्यांत पयलीं म्हणजे जबाबदार मनशाचें तकलेन नांव आयलें कित्याक ललीत म्हणलें तुमी म्हाका गायड करूंक शकतले कित्याक आनी वैचारीक हातूंत राजू जर म्हजे वाद मुख्य वाद साबरमल्याचेर आनी तर राजू गायड दोगांनी म्हाका रोखडें म्हाका रोखडें ना म्हणजे मालिश करूं ना हांव म्हणजे पयलेंच पावल म्हणपाचें आसा 7 वर्सां जेन्ना लडखडत उबी रावता तें पयलेंच पावल आसा आनी पयलें पावल केन्नाय कितेंय जावं न्ही कोणाक पार्किन्सन जावं न्ही आल्झायमर जावं न्ही कोणाचें कितेंय जावं न्ही हो आमी आतां अशें पडावार पावल्या आमी काय यो वयल्याक पावलो काय घेवन वचूंक आमी सोदची ना कोण तरी पयलीं वचलो कोण तरी फाटल्यान आसलें आनी प्रत्येकाचें डेस्टिनी आसता आमी एकमेकांक मेळटा म्हणजे यादीच आमचे कडेन उरता यादीचें मरपाक हांव म्हजेंच मारपाक उलयता उलोवपाची शक्ती म्हाका मेळ्ळ्या म्हणून हांव रावपी ना पयलीं आनी तुमचे कडेन हांवें म्हजे सगळे फिलींग शेअर केले सो इतले लोक बरे म्हाका म्हजे कडेन आसा सगळ्यांची नांवां हांव घेना प्रभाय संध्याच्या मोदी म्हणजे थँक्यू म्हणटा हांव सर्वप्रथम तुमी म्हणलें तशें गुरुजी हांव मुर्ती मानना पूण उर्जा मानना गुरुजी म्हाका ध्यान बीन अशें व्हडले शब्द हांव वापरना कित्याक हांव तशें स्पिरिच्युअल म्हणून हांव सगळो घालना म्हाका स्वता पूण एक उर्जा जी आसता न्ही तेन्ना कोणूच नासता तेन्ना काळोख आसता तेन्ना एक लायट आसता लायट चल आतां तुजी आनी जर्नी आसा चल वच पूण असो असो पडटा तेन्ना आवय हाडटा पूण कोण नासता तेन्ना एक लायट आसता वच फुडें आनी इतलेंच न्ही फक्त तूं तुजे खातीर आसा अशें न्ही तुजे फाटल्यान फॅमिली आसा म्हजे फाटल्यान जबाबदारी आसा म्हाका उबी रावचें म्हजी सून आसा ताजी 2 भुरगीं आसा म्हाका उबी रावचें पडलें खूब कठीण जालें पूण इट्स ओके म्हणजे जिवनाक क्षणा क्षणाक म्हणचें पडटा इट्स ओके अशें काय इतलेंच सो हांगा सगळीं लोक आयल्या थोडीं उसरां पावल्या म्हाका अशें म्हटलां तेन्ना बाबूक कळना राग आयले राग दाखयतली आनी म्हजे कडेन बरें वागता ताजे कडेन हांव बरें वागता आनी आतां पयलीं हांव भिवन हांव कोण कितें म्हणत बी म्हणून हांव भिवन लोकांचेर वागतालें तें हांवें सोडून दिलां ते 5 वर्सां हांव म्हजे खातीर उबें रावलें सो इतलेंच हांव सांगता आनी तुमकां सगळ्यांक तिजें नांव बरोवन ना कितलेशे लोक म्हजे प्रेमा खातीर आयले कितलेशे फुडें ताका लिवणा कडेन कनेक्शन आसा म्हणून आयला तो खंयचो वाचो आनी कितलेशे फाटले म्हयन्यान आयला आमचे म्हावरे बाब मुद्दम इतले पयसल्यान आमचे गांवचे ते फर्स्ट टायम म्हणजे मेळ्ळी आमी शकुंतला बाय आयला गायिका आमचो म्हजो सुचिता तांचो मिस्टर तितून आसा कोंकणी चळवळी अशी सगळीं म्हज्या सगळ्यांचें नांव घेना पूण सगळीं म्हजे खातीर आयलीं आनी हांव सगळ्यां कडेन कनेक्ट जालें सो तुमकां सगळ्यांक थँक्यू तशें देवाक थँक्यू आनी सुरेखाबाईची उलोवप जाल्यार म्हणजे एकूय सुंदर म्हणून कार्यक्रमाच्या निमण्या पावल्या सगळ्यात पयलीं तांचे आभार मानतात की इतले मनस्वीपणान आनी स्पॉन्टेनियस आनी
शिक्षक असतात, ऍडव्होकेट असतात, न्यायाधीश असतात आणि हे सगळ्या कर्म आणि कायद्याच्या आतून त्यांच्यानी एक संवेदनशील मत जपणार सगळ्यात मत होतं. न्यायव्यवस्थेत हे संवेदनशील मत फक्त विषय आपलं कोर्ट सारख्या तुम्ही सगळेजण आहेत सगळ्यांची नावं घेणार, सगळ्यांचे उपकार आठवतात.